soil. तो बऱ्या मातयेर आसलो. He loved God. तो देवाचो मोग करतालो. He asked God ताने देवा to लागीं give him wisdom. He did not ask for riches. ताने संसाराची ग्रेस काय मागोना जाणवाय मागली देवा लागीं. And God not only gave him the wisdom, ताने खाली देवान ताका जाणवाय मात दिवंक ना. God was so pleased with his question that he wanted wisdom ताने that God also gave him the riches. देवान ताने विचारले बारी खुशी जावन ताने जाणवाय सांगता ग्रेस काय ताका दिली. But then the riches ताच्या उपरांत ती and the power आणि आता त्या ग्रेस काय आणि अधिकार असल्यावरवी began to grow, तो वाढलो. and the love and relationship with God began to diminish. आता ताचे परिणाम जावन देवाचो मोग ताचे तावन कितें जालें उणें उणें जावंक सुरू जालो. And that love began to get choked. केदाळा तो मोग वाडोवंक अडकळ जाले. He went on the wrong side. ते दाळा तो सूक वाट्यान गेलो. Slowly but surely drifted away. जे खंडीत जावन सकाळ जाल्यार तो पयस सरलो. And the drifting is very, very slow that a person will not even know that he's drifted away. पयस येताना ते कळीत जायना. भयंकर एकदम सवकास आसता कळीत जायना. Let me give you an example in Hebrews chapter in Hebrews chapter 1. इब्रेवाच्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत उदाहरणाक It is verse 14. 14वी वळड जावन Hebrews chapter 1. इब्रेवाकारांक बरयले पत्र पयलो अध्याय 14वी वळ. Let's start with 13. आमी 13वी जावन सुरू करूया. God never said, hey, this is which translation? This is a different translation. Read in Konkani. Put it in King James, please. But to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thy enemies thy footstool? Then in verse 14, 14. he's talking about the angels. दूता विशयान उलोवन आसा. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? खंयच्या दुताक देवान हे परी म्हणलें आसा, बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर तुज्या वैरीक, तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. तर सगळे दूत देवाचे सेवाक न्ही, बाच्यावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्ही. Now imagine आता कल्पना करा, चिंता a good friend of yours came to visit you. पळया तुमचो एक बरो इश्ट तुमकां मेळोंक आयलो. And he saw, he's a rich man, and he saw you struggling, so he decided to give 2 of his faithful servants to you. तो ताणें पळयलो तो ग्रेस जावन आसलो, त्या देखून ताचे बरे 2 काम करतल्यांक तुमकां दिवंक ताणें निर्णय घेतलो. He said, I'll pay their salary, they will work for you. ते तुजे बसत काम करतले ताचो सांबाळ हांव दिता म्हणटा तो. And he went away. आनी तो सांगून तो गेलो फाटी. Then after 6 months he came back. आनी 6 म्हयन्या उपरांत तो आयलो. And he's seeing आनी तो पळयता that you're still working hard. तूं जाल्यार कठीण काम करनासाय. And the servants are sitting and eating popcorn and watching TV. ते कामागार खाले बसून पॉपकॉर्न खावन आसात And watching TV. आनी टीव्ही पळोवन आसात. What will happen to your friend? केदाळा तुज्या इश्टाक कितें जाता? बेजार. He gave you excellent servants. ताणें बरें काम करतले व्यक्तीक दिले तुका. They are sitting and watching TV, and you are still working the same before giving the servants and after giving the servants. कामागार दिवच्या पयले ही परिस्थिती तशी आसा, दिल्या उपरांत तशेंच आसा. ते बसोवन खावन आसात, तूं काम करनासाय. Now tell me, the servants are supposed to take orders or give orders? कामागारांनी काले काम ऑर्डर्स काणगेंचे की दिवचे की?
they receive the order and they carry out. त्याने कितें सांगलां ते मागीर ते करतात. What happens to the boss who never gives them any instructions? जर तर ताच्या धन्यान ताका कांय कामच तो दिवना तर काले जाता. They are sitting and watching TV and the boss is working. त्याला काले जाता ते बसोन टीव्ही पळयतात आनी धन्यान काम करचें पडटा. Did you understand this example? हे तुमकां समजलें एक उदाहरण. And in this example, आणि या उदाहरणावर you're not the one who is giving the salary, your friend is giving the salary. त्या एग्जामाला काले तुम्ही ताका सांबाळ दिनात, सांबाळ दिवचे कोणे तुमचे इश्टान. Now look at this scripture. पळया हे उतार पळया. It is the same. त्या प्रमाणे जावन आसा. Are they not all ministering spirits? ते हरी एक सेवा करतलेले एक 1 मिनिट तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्ही. So the angels are supposed to be in a ministry of service. तांची काम जावन आसा दूतांचे सेवा करचे. The word ministry means service. सेवा म्हणल्यार Ministry Ministry- plus service. काम म्हणल्यार ते सेवा याने मिनिस्ट्री म्हणल्यार सेवा. Praise God. प्रेज गॉड. They have been sent forth by God ते तांणी देवात हांव धाडिल्ले जावन आसात to serve you. कित्याक तुमची सेवा करूंक. Hello. I'm not saying you look there. तुम्ही They पळया have been ते sent forth to minister. But to whom? कोणाक पूण कोणाक कोणाची सेवा करूंक धाडिल्ले. For those who shall be heirs of salvation. बाचावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक देवाची दाय जावन आसलेले कोण बाचावी जोडतेले तांची सेवा करूंक देवान धाडिल्ले. So are you an heir of salvation? तुम्ही बाचावीचे जावन आसात की Are बाचावी जोडिल्ली. Are you the children of God? तुम्ही देवाची भुरगीं जावन आसात की Or are you children of your mother and father? तुमची आवय बापाची भुरगीं तुम्ही जावन आसात. We were born to be children of our parents. वय आमी निर्जावन आवय बापा जावन जल्माले हांव. But the day we received Jesus केदळ आमी जेजूक स्वीकार केलो as our Lord God and Savior, आमचो स्वामी देव रक्षक म्हणून we got adopted in the family of God आमी देवाच्या घराण्याक आमकां स्वीकार केलो दत्त जावन through Jesus, जेजू मुखांतर. and we became the children of God. त्या देखून आमी देवाची भुरगीं जाले हांव. Are all people the children of God? तर सकड देवाची भुरगीं गी. कोण ना सांगले? Who said no? You are absolutely right. तुवें सांगले सारकें एकदम. Gospel of John, chapter 1, verse 12. जोआंसो पयलो अध्याय 12वी ओळ 12. Okay, 11. Jesus came unto his own, and his own received him not. पळया तो आपल्या मध्ये आयलो आणि ताचेच पर्यंत ताका घेतलो ना. Jesus came to the Jews, जेजू आयलो जुदेवा पासत and the Jews did not accept him, they rejected him. जुदेवांनी ताका स्वीकार करूना, ताका नाकारलो. But पूण as many as received him, कोणे पुरा ताका स्वीकार केलो, as many as believed in his work, कितले जाणांनी ताका his whole life, ताच्या उतराक as long as they believed his teaching, his word, ताचे उतार या ताणे कोणे शिकोण पुरा स्वीकार केली असत मानले. to them, तांकां not all, थकटांक न्ही, to them तांकां gave he ताणे दिलो power to become sons of God. अधिकार दिलो ताची भुरगीं आनी देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणे दिले. Even to them that believed on his name. केदाळा ताच्या नांवाचेर पातेनी दवरल्या. And these which were born, आनी हे पुरा जल्माले आता 13, these which were born, ही सकट जल्माली not of blood, न्ही रक्ता मासांत, nor of the will of the flesh, न्ही कुडीच्या वडण्या प्रमाणे, nor of the will of man, मनशाच्या कुशा प्रमाणे, but of God. पूण देवात हांव. So the day you receive Jesus, केदना तुम्ही जेजूक स्वीकार केलो, you are born again. तुम्ही नव्यान जल्माल्यात. You are adopted in the family of God. तुम्ही देवाच्या घराण्यांत
हक्कदार जाल्यात या दत्त स्वीकार केलो You तुमकां are heirs of heavenly kingdom. तुम्ही सर्गींची दायजी जाल्यात Now we don't sweat to receive from heaven. कित्याक सर्गीत जावन येवच्याक आमी काय वावर करीचे म्हणना We don't sweat to receive from heaven. आमी गाम काडन सो वावर करीचे म्हणना सर्गीत जावन But मेळोवंक through Jesus we receive inheritance. पूण जिजू मुखांत हरी एक आमकां दायज जावन मेळ्ळा दायज Yesterday he was talking about inheritance in Mangalore. तो भाऊ काल दायजा विशयात उलयतालो कोडे गांवच्या आस्ती विशयान दायज So when you belong to the family, the property comes to you not with your hard work. तू कुटुंबाचो जाताना ते दायज या आस्त तुज्या तुवें काम केल्ल्या वरवीं न्ही तू फॅमिलींत आसल्या वरी ते तुका मेळटा दायज जावन Somebody is saying I got passport of काय केले अनिशा गोवाची I got passport of Portugal. गोवाचे मनीस म्हणटात म्हजे लागीं पोर्चुगलचो पासपोर्ट आसा म्हूण Somebody is saying I got passport of UK. आनी थोडे म्हणटात म्हजे लागीं युकेचो पासपोर्ट आसा म्हूण Somebody will say I got passport of USA. थोडी सांगतात म्हजे युएसचो पासपोर्ट आसा म्हूण All of you will be saying I got passport of India. सॉरी हांवें थोडी म्हणटात हांगासली इंडियाचो पासपोर्ट आसा म्हूण But the ones who believe in Jesus is saying I got passport of heaven and I am a citizen of heaven, not of this world. जो कोण जेजूक सत्तमंतला स्वीकार केला तो काले म्हणटा म्हजो सर्गींचो पासपोर्ट आसा हांव संवसाराचो न्ही हांव सर्गींचो म्हणटा तो So नागरीक I'm just on transit on this planet Earth. म्हाका हे संवसार सोडून वचूंक आसा A day will come when I'll die. एक दीस येतलो मरतलो And my death will be the most beautiful time because that's the time I take a flight from earth to heaven and Jesus is the one who is the pilot who is going to take me to his home. मरणाचो एक तो अद्भुत बरो दीस जावन आसलो कित्याक ताच्या मरिफात हांव हांगा ह्यो संवसार सावन जेजू लागीं येतलो जेजू जावन आसतलो पायलट तो म्हाका तो सर्गाक तो म्हाका आपोवन व्हरता He is taking me to his father's house. तो म्हाका बापाच्या घरा तो म्हाका आपोवन व्हरता So now are you sure that you are the heirs of salvation? आता तुमकां कळी जालें की तुमी दायजी बाचावेची दायजी जावन आसात म्हणून Hello. So now you are sure that the angels are supposed to work for you. आता कळी जालें की तुमकां देवाचे दूत तुमच्या तर्फेन काम करतात या तुमची सेवा करतात म्हणून So who is supposed to serve whom? कोणाची सेवा करीचे You are supposed to serve the angels or the angels are supposed to serve you? तुम्ही दूतांची सेवा तुम्ही करीचे की या दूतांनी तुमची सेवा करीचे So how many of you are telling the angels to serve you? कितले जण सांगतात दूतांक काम दितात सेवा करूंक Maria, you don't tell, say loudly. Are you talking to the angels? तुम्ही दूता लागी उलयतात की Okay, when will the angels obey you? केदाळा तुका विधेयपण दाखयतात देवाचे दूत See, everything has got a system. हेर एकाक पळुडासो नियम आसा सिस्टम आसा Without the system, they will not obey you. तू सिस्टमा प्रमाणे गेला वचना जाल्यार थंय तुमकां विधेय जायनात And might be you are wondering all these years, why are the angels not working for me? तुमकां अजाप जाम करून इतले वर्सां जावन कित्याक आमचे तर्फेन ते काम करनात म्हणून Anybody can tell me when will the angels work for you? केदाळा देवाचे दूत आमचे तर्फेन काम करतात कोणाय सांगेत की Okay, let's see Psalms 103, पळया कीर्तन 103 103 verse 20. 20 I don't know why I came here. I was supposed to go to Solomon and I came here. Might be somebody had to hear this. Because most of the time anxiety takes over and instead of telling the angels to serve you, anxiety is serving you and killing you. जायत्या फाटी एक्चुअली दुतांनी काम करीचे असलो जाल्यार खाले जाता म्हणल्यार आमचे ते कंत हुस्को या भिरांत असल्या वरवीं ते आमची सेवा ते करतात ते ताच्या वरवीं आमचो नाश जाता Okay, read that first line. पळया आमी पयली लायन वाचया Bless the Lord, 1. ब्लेस द लॉर्ड You is angels. यू इज एंजल्स 2. दुसरे The angels are excellent strength. ते एक्सलंट स्ट्रेंथ 3. तिसरे The angels do the commandments ते कमांडमेंट्स of the Lord. देवाचे And 4. आणि चौथे
they hearken unto the voice of the word. ते देवाचे उतार ऐकातात. पळय कोण कोण Now here there is a voice, हांगा एक असा वॉइस आवाज I think in the New American Bible, न्यू अमेरिकन बायबलांत if you just go to the website and put the New American Bible, वेबसाइटर गेल्यार there it will say hearkening unto the अर्कनिंग म्हळ्यार ऐकातात ते voice of God's spoken word. देवान उलयल्या आवाज उलयल्या उतराक लक्ष दितात. Oh, this was not live? हांगा पळया देवाच्या दुतानो ताच्यो आज्ञा पाळटल्या बलिश्ट वीरानो Now ताच्या you made live? ताच्या उतराक लक्ष दिताले न्हू. सरस्वतीची स्तुती करा. Praise God. प्रेज गॉड. It's okay, it's okay. Do you believe me? It is a voice of God's spoken word. ये देवान उलयलो एक आवाज जावन आसा की It's okay, उलयले. it's okay, it's okay. Put that. Hallelujah. Hallelujah. Now, what you have a Bible, कितें बायबलार आसा that is God's written word. ते देवान बरयलेले उतरां. When you believe in that word केदाळा ते उतार तुम्ही सत मानतात. and you open your mouth and you speak, केदाळा तुमचे तोंड उक्ते करतात आणि उलयतात. that does not become your word. ते जाल्यार तुमचे उतार जायना ते. It is still God's word. जाल्यार ते देवाचे उतार आसा. But instead of God's written word, पूण देवाचे बरयले उतरा विरोध ताच्या बदलाक God's word mixed with your faith becomes God's spoken word. केदाळा तुमचो भावार्थ घालून तुम्ही उलयतात ते जाल्यार ते देवाचे उतार उलयले उतार जाता. So how do you give the angels to go and do the job? कशें तर दुतांक काम दिवचे या सेवा करूंक फरमावचे. The angels are always praising God. ते कित्याक देवाचे दूत सदांच देवाक अर्घां दितात. They are in the presence of God. ते देवाच्या आजारपणार असतात. They are very powerful, ते भयंकर excellent in strength. ते बलिष्ठ जावन असतात. 3, तिसरे they obey God's commandment ते देवाचे उतराक लक्ष दितात. and they have been sent to serve you. ते तांणी देवान आमकां आमची सेवा करूंक धाडल्या तांकां. When you open your mouth केदाळा तुम्ही तुमचे तोंड उक्ते करतात and take the written word, आणि केदाळा बरयली उतरां काण घेतात meditate on that word आणि ते उतार नियाळ करतात with joy आणि and with faith. आनंदान आणि भावार्थान. When you release it, केदाळा तुमच्या भायर काडटात. the angels say, "Thank you very much. केदाळा दूत म्हणटात थँक्यू म्हणटात. I will go and get the job done because I've been sent to serve you." कित्याक तुवें काय कितें काले सांगला काम हांव कर येता कित्याक देवान तुजे बसोत म्हाका धाडला. When you don't know the system, जर तर तुमकां ही नियमां गुंतूनात the angels did not get a chance to go and do the job. कित्याक तांकां काम करून फाटी येवंक अवकाश आसना. Some of the angels have not even taken a flight. जायते एंजल्सांनी आनीक फ्लायट काणूंक ना. They're just sitting. ते काले आतां बसून आसात. They have not even shaken their feathers. तितलेंच न्ही तांची wings, पाकाटे समेत हालोनात. and it's all covered with dust and and spider web. तांदून पुरा काले गोंठ्यारा आनी धुळू जाल्या फुल्ल. Ask your neighbor, is he talking about your angels? एकामेका इसाऱ्या तुज्या दुता विशयांत उलोवन आसा की म्हूण इसारा एकामेका पुरा धूळ मांडल्या की. So if you are not giving the angels the command, जर तर तुम्ही तुमच्या दुतांक आज्ञा दिनात then will you be responsible for that? तुम्ही ताका जबाबदार जावन आसात. Somebody got worried during the break. I think because of her break only I took this. कोण एक मेळ्ळी ती खंती नासली त्या देखून हांवें हे काण गेले हे उतार. Arey, why are you worried? You tell the angels go and do the job and come back. हांवें सांगलें तूं काल्या खंत करताय ते दुतांक सांड आनी तूं काम करून ते फाटी येतात. I'm coming in January. हांव जानेवारीन येता फाटी. In this December month you use this scripture. पळया डिसेंबर म्हयन्यांत ही उतरां देवाचे उतार उपयोग करा. And you will give me so many testimonies how supernaturally things are changing because you are commanding the angels and they are supposed to go and bring forth your inheritance. पळया तुमकां ताजाब जाताले तुमी केदाळ्या देवाचे उतरां सांगतात तुमचे कितें दाय जावन आसा ते उतरां प्रमाणे ते उतराक आयकून अरे काम करून फाटी येतात. They are supposed to bring forth your inheritance. Put that one. ते जावन आसात Hebrews 1:14. तुमचे कितें सर्गीचे दायज आसा पळय ते आणण्याचे व्यक्ती ते जावन आसात. You are not supposed to work hard for it. त्या You are देखून supposed to inherit. तुम्ही त्याच्या पासून कठीण Arey, put that Hebrews 1:14, Baba. Who is there? वावर करी जे म्हणना ऑलरेडी आसा दायज तुमचेस ते देवा मुखांतर देवाच्या दुता मुखांतर उतरां मारिफात तुम्ही हाडूंक शकतात. It's amazing. All of them disappeared after the breakfast. आसा. Praise God. No, all of them disappeared. Who else is there? Nobody.
Praise God. My angels have gone out. म्हजे देवदूत बाहेर गेल्यात. Hallelujah. हालेलुया. खंयचे 1:14, Hebrews 1:14. Hebrews 1:14. ಇಬ್ರಿಯರವರಿಗೆ Hebrews 1:14. There the word is heirs. म्हळ्यार हेर्स म्हळ्यार दायज. You don't work hard to get it. You get it as a gift from God by believing. हेच्या पासून तुमी चड वावर करिचे म्हणना फकत जेजू वयर सत मानल्यार जालें बिलीव. Now that you understood this, केदाळ आतां हे तुमकां कळीत जालें समजालें. now look at Hebrews chapter 2 verse 1. आतां ताच्या उपरांत पळय इब्रेव बरोबर 2 अध्याय पयली वळ. सेकंड 2:1. He's saying now that you know that the angels are supposed to serve you, आतां तुमकां कळीत जालें तुमकां देवाचे दूत आमची सेवा करतात म्हणून. you have to give great attention, great focus to the things which you have now heard. तर आतां तुमी काले करूंक जाता कितें आयकलां ताका तुमी विशेष लक्ष दिजे. Because if you don't pay attention to this, what you heard, जर तर कितें आयकलां ताका तुमी लक्ष दिनातल्यार at any time it will slip away, it will drift away, and you won't even know when it is gone. कितें जाता म्हळ्यार नाल आमचे वाटेंत येवन आमी पयसो संभव आसता. Put that AMPC, please. ह्या पासत आमी आयकलां संदेशांतय आमी विशेष लक्ष दिजय Okay, ना put तर at the आमचे AMP. वाटेंत येवन आमी पयसो संभव आसा. Since all this is true, हे सकड हे सत एक we ought to pay much closer attention than ever to the truths that we have heard. त्या देखून आमी कितें आयकलां त्या सताक चड आनी चड विशेष रितीन आमी लक्ष गमान दिजे. So you came for the retreat, you heard about this, तुमी ह्या रितीरेक आयल्यात हे आयकोंक and at once there came a pressure, केदाळ तुमचे वयर दबाव ओत्तड येता. at once something happened. कितें जालें तुमच्या Now the जिवितांत. question is, are you paying attention, closer attention to what you heard of the truth? Are you paying attention or what happened just now? ते जाल्यार तुमी चड विशेष गमान कितें सताक दितात की या तुमच्या जिवितांत कितें जावन आसा ताचेर गमान दितात. And when you are sensitive to anxiety, riches of this world, sinfulness of this, you don't even know you are drifting away, and the word and the truth that was in your heart has been choked by these lies of the devil. केदाळ तुमी चड आनी चड लक्ष तुमच्या कंत सुक्याक संवसाराच्या ग्रेसकायक पातकाक दितात. तुमकां कळीत आसना तुमच्या भितर असल्याक एक तुमीच चिड्डोवन मान घालतात आनी तुमकां कळीत नासल्या बरी तुमी पयस वचून पावतात. Now he's giving you an example. आतां आमकां एक तो उदाहरण दिता. The message given through angels, the law spoken by them to Moses. Did Moses give the message of God to the people? हे पुर्वजांक प्रवाद्या मरिफात मैजे मुखार दिल्ले जावन आसा. Was this message authentic? मैजेन ऑथेंटीक Was it from God? ते मैजेक मेळ्ळो संदेश देवातावन आयलो की. Did it prove sure? Did Pharaoh believe? No. They- Did those things happen what God spoke through Moses? मैजे मरिफात कितें सांगलें फाराव्यान सत मानलें की ना. And when he did not submit to God's message but disobeyed, did Pharaoh and his army get destroyed in the Red Sea? कितें मैजे मरिफात देवान दिलो संदेश ताणें सत मानिनातल्या वरवीं कितें जालें ताचे रैत आनी ताचे सगळे कुटुंब अरियेक थंय नास जालें. In the same way, when you receive the truth and you don't pay attention to it, every violation and every disobedience received an appropriate, just and adequate penalty. की जर तर ताच्या बरी करता सत आमी स्वीकार करिना जाल्यार आमच्या जिवितांत त्याच प्रमाणे जाता. So now he is giving you an ultimate. Verse 3. आतां तिसरी ओळ. How shall we escape? तर आमी कशे तांदूळ जावन सुकारी मारचे. You have got troubles. तुमच्या जिवितांत समस्या आसा. You have distractions. एक डिस्ट्रॅक्शन आसात. You have many things all around you. एक समस्या तुमच्या भोंवतणी आसा.
But for you to escape from all that, पूण त्या समस्या एखादा तुमकां भायर येचे तर we have to pay a closer attention to what we heard. कित्याक आमी कितें आयकता ताका चड आनी चड लक्ष ह्या गमान दिजे. Because if you forget it, जर तर आमी ते विसरता you'll not be able to escape. आमकां ते जावन भायर येवंक साध्य ना. The penalty will surely come. ताचे परिणाम खंडीत मेळटा. So remember, it's not God, त्या देखून उडासतो हे देवान करचे न्ही, it's not the devil, सैतानान करचे न्ही. it's your own doing कित्याक तूं कितें करताय when you fail to pay closer attention to what you have heard. केदाळा तूं चुकताय कितें आयकलां ताका चड आनी चड गमान लक्ष दिवंक. So how shall we escape? कशें तर हांवें भायर येवचे या सुकारी भायर येवचे This appropriate retribution, ह्या परा समस्या जावन येल्या परा if we neglect. जर तर आमी ते नाकारल्यार Ask a question, am I neglecting the word हांव देवाचे उतार नाकारता गी or am I neglecting the worries? या हांव नाकारता. Am I refusing to pay attention to the truth हांवें नाकारला की देवाच्या सताक गमान लक्ष दिवंक or am I not paying attention to the things that are coming against me? Where is my attention? म्हजें अटेन्शन खंय आसा. Because if I pay attention to those things coming against me, जर तर म्हजे विरोध येवच्या त्या संगती वयर हांव गमान दिल्यार I will not escape. हांव थंय जावन भायर येवंक जायना. This great salvation, which is a gift from God, कितें देवाचें एक देणें जावन आसा सालू आसा हांव which is absolutely free, तें धर्मार्थ जावन आसा. I will lose it. हांव तें वगडायता. It has been offered for us. कित्याक तें देवान आमकां दिल्लें, It is absolutely free. तें धर्मार्थ दिल्लें. Jesus worked hard for it. ताच्या पासून जिजोन मस्त वावंट केला. Yes, it is free for me. म्हाका खंडी जावन धर्मार्थ, But God had to pay the price for it. पूण देवान ताचें मोल दिवंक आसलें. And he paid the price with his own son's sacrifice, ताणें कशें फारीक केलें म्हळ्यार ताचें मोल ताच्या एकल्याच पुताक बली भेटोवन, with his own blood, with his own life. ताचें जिवीत आनी ताचेच रगत व्हरोवन. So all that Jesus has done for us, कितें त्या देखून कितें बरोबर सकड जिजोन कितें म्हजे पासून कितें केलां we receive it as a gift, आमी तें देणें जावन स्वीकार करता. not by a hard labor. न्ही आमच्या वावरा वरवीं. A hard labor is to make ourselves pay attention to it and believe it. हार्ड लेबर ताचो खालें म्हणटा म्हळ्यार ताका गमान दिवचें, चीत दिवचें आनी सतमानचें. Because if you don't pay attention, जर तर तुमी गमान चीत दिनात you will drift away. तुमी ताच्यान पयस येतात. Now let me give you an example of drifting away. पळय हांव तुका पयशाचे विशयांत उदाहरण दिता. A person is in a boat बोट एक चिंत्या एकलो व्यक्ती बोटीर आसा. and there's a river there, ते एक न्हंय आसा, very calm, एकदम शांत आसा. and he's sitting on that boat त्या बोटीर बसून आसा and he's fishing. आनी तो मासली धरून आसा. And as he's fishing, he feels a little drowsy. आनी इल्ल्या वेळार मासली धरतना ताका काल्या जाता, ड्रावजी न्हीद येता, झेम. And after some time, he gets up. आनी ताच्या परते उठ्ठा. The boat is still there. पूण बोट थंयच आसा. But when he looks around, तो हेणे तेणे ती पळयता. he has been moving very gently and it doesn't even look like he's moving. ताका कळीतच आसना ते एकलो सुकास जावन तो मुखार वचून आसता. There was no shaking. ते हालाना. There's nothing but a gentle drifting. इल्ले हळू जावन वचून आसता. And he begins to realize the Yes. place where he was and the place where he is, it's a very different place. It is a gentle move. कितें हळू जावन वचून आसल्या बरें खंय पयतले आसलो आतां पळयतना ताका एकदम ते व्यत्यास दिसता. Again he feels sleepy. त्या जाल्यार परत ताका इल्ले झेम येता, न्हीद येता, He sleeps a little more. इल्ले न्हीद काडटा. This time he finds the boat shaking. त्या जाल्यार ताका कळटा बोट हालून आसा. So he opens his eyes. तो दोळे उक्ते करता. And this time आतां ह्या वेळार the boat is going तो बोट वचून आसा in a particular direction एका दिशेन at a little speed. इल्ले स्पीडार वता. When the boat starts getting more and more faster, केदाळा इल्ले बोट वेगवेगळी वचूंक सुरू जाता. what does that mean? ताचो अर्थ कितें? Not because of the wind. He started in a point where it was looking like it is standstill. कित्याक तो केही ताणें सुरू केलेलो रावून आसली आनी इल्ले हळू रितीन सुरू जाले. But he could not make out it's moving. ते ताका कळीतच जावना त्या वेळार. Only when he would look, he would see after some time
that place is not this, it has drifted away. केदाळ कळी जाल्या म्हणून इल्ले मुखार गेल्या उपरांत तो जागो पळयताना ताका कळले हांव इल्ले मुखार आयला म्हणून. When the boat is going at a high speed, what does that mean? जर तर ती बोट चड हा, वेगान correct, येता जाल्यार ताचो अर्थ कितें? There's no waves. In the river there's no waves. It means a waterfall is very close and there the speed is very, very high. कित्याक म्हळ्यार न्हंयत काल्यार थंय चड गूण आसा ते प्रेशर चड आसा त्या देखून ती बोट स्पिडार येता. And that's the time he takes his roar and begins to go on the opposite direction. ते जाल्यार ताचे ते काले ते काणगेता परते ऑपोजीट विरोध तो येता. All this time he was sleeping. ते इतलो वेळ तो न्हिदोन आसलो. Now he is very close there, आता near the कि- down waterfall. आता कित्याक त्या गुंडाळ्याच्या जाग्यार येवन तो पावला. Now even if he tries, जर आता जो प्रयत्न करना आसा will he be able to do it? ताका साध्य आसा की He gets tired and he falls into the waterfall. तर पुरो काले म्हणटा सर पुरासान जावन त्या एका पडटा तो. Was that possible when he started? जर तर पहिले सुरू केले तर कळी जाले तर सुरवेर Now are you understanding that's how our life is? आता कळी जाल्या की कशें ते आमचे जिवीत पयसरचे म्हळ्यार. So somebody will say that means I should not go to sleep at night. तर ताचो अर्थ हांवें राती न्हिदोंक नजो की. What if he stays in that boat पळया चिंत्या तो तो त्या बोटी रावलो तर and he still takes sleep, आनी परत न्हिदलो. but he anchors that boat where he is? खंय आसा ती ताणें बांदून घाली तर बोट ती Will he be drifting away? ते जाल्यार वचोंक अवकाश आसले. This mind of ours त्या देखून आमचें हें मन needs an anchor. ताकाय एक अँकर बांदून घालीचे. If you don't put an anchor, जर तर तुमी ताका नांगोर घालिनात बांदिनात you won't even know when you have drifted away. तुमकां कळीत आसना खंय तुमी वचून पावल्यात Because म्हणून. many times people feel, जायते फावटी मनीस चिंता फील बघता I went for 10 retreats, हांव 10 रेतीरी गेला I'm okay. हांव करेक्ट समा सारको आसा. Only those whose minds are anchored by the word of God are okay. Others, you are drifting and drifting and drifting, and you won't even know when you're close to the waterfall and he is gone. जर तर जो व्यक्ती ताचे मन नांगोर घालून बांदिना तो व्यक्ती मात सारको आसता. जर तर बांदिना जाल्यार ताका कळीत आसना खंयच्या वेळार वचून ते पडटा So म्हणून every पयस time you read a promise, a word of God, केदाळाय तुमी देवाचे उतर वाचताना that word has got promises. कित्याक तातूंत बसवणी आसात उतरांत. But in those promises there are conditions. पूण त्या बसवणेंत ती थोडी नियमां कंडिशन शर्त आसात. Sandra was speaking, by the wounds of Jesus I am healed. सँड्रान ओडर सांगता गायनी हांव बरी जाल्या म्हणून. Many people use that scripture. जायते जण हे उतार उपयोग करतात. But if I ask them, पूण हांव तांचे लागीं विचारल्यार why do you use half scripture? Why don't you use the full scripture? कित्याक तूं काले अर्दे मात हे स्क्रिप्चर काण घेता कित्याक सगळे स्क्रिप्चर वापरी नाही. What is the complete scripture? संपूर्ण काले ताचें नांव संपूर्ण कितें देवाचे उतार काल आमी पदकां मरोन न्ही तांचे हांव वाचूंक गेल्लो. I'm not telling the full chapter. The gospel is that Jesus took my sins in his body and hung on the cross. तातूंत बरयलां जेजून म्हजी पदकां काणून कुर्सार तो मेलो उमकाडलो. And because he died, कित्याक तो मेलो I'm dead to sin. आनी कित्याक पदकांक मेल्ल्या वरी हांवें पदकां मरूंक आसा. मरूंक आसा न्ही, मेला. हांव सॉरी पदकाक मेला तो मेल्ल्यांत हांव पदकांत मेला ताचे सांगाता. And now that he's alive, आतां जिवंत जाला he has given me his ताचे righteousness. नितीवंतपण ताणें म्हाका दिला. And that's why I'm alive to righteousness. त्या देखून हांव आतां नितीवंतपणाचे जिवीत येता. When I do that A part, केदळ हांवें तो ए पार्ट करता by default, the B part will be by the wounds of Jesus I am healed. म्हाका कळीत नातले बरीच ताच्या गायनी गुण जाल्ले ते म्हज्या जिवितांत अनुभव करता. How come they became silent? आतां चिंतून पडली येदोळ मनशार एकच सांगून आसल्या म्हणून. So the A part says about the good soil. तातूंत पयलो भाग सांगता बऱ्या सुवातेर पडलेल्या बिया विशयान.
that the person is rooted in the word, जो व्यक्ती देवाच्या उतरांत रमला असा and by the grace of God, त्या देवाच्या कृपेनं by the faith of God, देवाच्या भावार्थानं is living the life of righteousness. तो नीतिवंतपणाचे जीवी जियेता And the outcome of that life is, ताच्या परिणाम जावन by the wounds of Jesus, ताच्या गायांनी you have been healed. तू बरो जालाय. But if the person is drifting away जर तर जो व्यक्ती पयस सरला and is thinking about the healing, तो खाली फकत भलायके विशयी चिंता, is in a thorny soil, तो जाऊन असा कांट्या जडकोटा मधल्या पडलेल्या बिया बरी, it will choke that seed कित्याक त्या बियाक ते चिरडितात and it will not bring in the harvest. त्या देखून तांदूळ फळ या फसल येना. So what should be more focus on the healing Sir, or there more are- focus on checking whether the weeds and thorns are growing? आम्ही खंयच्यार चड ध्यान दिजे भलायके विकी या आमकां कितें चिडोवन मारतात त्या विशयांत आमी चड ध्यान दिजे. In the Old Testament, आनी पोरण्या करारांत it was declared by Moses. ते मोइज मरिफात परगट जाले. In the New Testament, नव्या करारांत it is declared by Jesus himself, the Lord. जेजू जावन तो ते परगट जाले तो सोमी जावन आसलो. He declared it, ताणे परगटले and Paul is saying, आणि पाऊल सांगता we आम्ही who receive that word आम्ही कोणे देवाचे उतर स्वीकार केला are confirming it. आम्ही ते दृढ करता Because we have seen it in our own life. कित्याक आमच्या जिवितांत आम्ही पळयला. We saw how this word performed signs, wonders, supernatural life, and we saw how this word brought salvation to those who are unbelievers. कितें आमच्या जिवितांत खंयच्या रितीन काम करता, सलवासांव वाडटा, भलायकी दिता, हरी एक कोण सत मानता, कोण सत माने तांच्या जिवितार कितें बरेपण आमी पळयलां म्हणटा. We are here to prove to you to be real, त्या देखून आमी हे सत म्हणून रुजू करूंक and आयल्या. this truth is genuine. हे सत एकदम जेन्युइन जावन आसा. Who have lived this word, कोण या उतरा प्रमाणे जियेता, who have brought forth the salvation, तांणी ते सलवासांव whose lives have been supernatural. तांचे जिवीत अलौकिक जावन आसता. There were troubles, ते समस्या आसात but supernaturally the gospel made them victorious because they refused to drift away from the gospel. त्या समस्यामध्ये ती बरी खबर असल्या वरवी त्या समस्या जावन भायर आयल्यात आणि पयशेचे जावन तांणी चड या उतराक तांणी लक्ष दिल्या, गमान दिल्या. So tell me, my friend, त्या देखून म्हज्या इश्टानो, are we also one of them आमी तांच्या बरी जावन आसा की who hear the gospel आमी देवाचे बरी खबर आयकता and fail to anchor that gospel truth, पूण ते सत आमी बांदून काडून आमी सुकल्या, and slowly but surely, खंडीत जावन हळू या सोकास जावन gently, हळू जावन हळूपणी we drift away? आमी पयस सरता. How do you know you are drifting away? कशें आमकां कळी जाता आमी पयस सरल्या म्हणून? Huh? Problems will come. Did Jesus say there was no problems? You mean to say the early Christians had no problems? प्रॉब्लेम खंडीत जाता. आता तुम्ही पळोवन Their problems were bigger than our problems. पहिले पवी सभेन दोग दोनी नटले की समस्ये आमच्या की चड असले तांकां. What do you think about Paul's life? Was it no without problem? पौलीचे जिवितांत पळयता प्रॉब्लेम समस्या नटले की But was he drifting away? पूण जाल्यार तो पयस केलो. So don't tell me about the problems. त्या देखून प्रॉब्लेम सांगी नाकात. Problems are bound to come. We And when will the problem stop? The day you stop breathing, the problems also will stop. केदाळा प्रॉब्लेम रावता म्हळ्यार तुमचे केदाळा श्वास बंद करतात तेदाळा तुमचे प्रॉब्लेम रावतात. Till the time the problems will त्या come. देखून त्या वेळा म्हणसर प्रॉब्लेम येतात. If you want to breathe, problems will come. तुमकां काले म्हणटा श्वास काडूंक जाय की जाल्यार खंडीत प्रॉब्लेम येतात. You want the problem to stop, stop breathing. तुमकां प्रॉब्लेम नाका की उस्वास काडचे सोन सोडा. Problems will surely stop. त्या खंडीत जावन प्रॉब्लेम रावतात. But the problem will come for the family where to put you. पूण प्रॉब्लेम येवन तुमचे कुटुंब खंय घालता ते घालता. Now they will have the problem because if they keep the body, your body starts thinking. प्रॉब्लेम कुटुंबा घरान जाता आनी बॉडी काले करचे म्हणून तांकां प्रॉब्लेम जाता. तुमकां आसना प्रॉब्लेम. आतां प्रॉब्लेम कुटुंबा घरान जाता. Because all this time you could put perfume and this and that. Now you put perfume, you put anything. That body will start decaying once the spirit has gone. केदाळा तुमचो आत्मो येच्या पयले पुरो परफ्यूम बिर्फ्यूम घालतले आतां काले जाले. आत्मो गेल्या उपरांत परफ्यूम खंयचे गेल्यार रावना, गाणेंक सुरू जाता. Very good question. That is why. Have you ever been to the grave? तुम्ही कोण You have gone, no? Have you seen the crosses there?
Did you see RIP? What does that mean? RIP is written if possible. There's only one chance. You make a choice now. After you die, you go there and you say, give me a chance. He says, no. Your choice is when you are alive. And that's why, written if possible. So when you're going into the grave, everybody's saying, listen, I got my chance. I made my choice. And if I failed my choice, it's permanently gone. RIP. तू गेलाय पोटाला की So you make a choice before you die, which destination you want. That's what Jesus is teaching here. त्या देखून तू You want a thorny soil, you want a rocky soil, you want a wayside soil, or you want a good soil. If you are in the good soil, heaven is guaranteed. तुवें तें विसवण करूंक आसा तुज्या जिवितांत खंय पावताय म्हणल्यार त्या विसवणी वयर आसा ते निर्धार जावन आसा तूं मेरेर पडले की कटपी सुवातेर पडले की या कांट्या जडकुटा मध्ये पडले बी या बरी जावन आसाय की या बऱ्या सुवातेर ताच्या वयर ओंदोन आसा तुजें जिवीत भविश्य Choice is given to everybody. कित्याक विसवण हर एकल्यांक दिले आ God doesn't have grandchildren. Do you know that? देवाक ग्रँड चिल्ड्रन नात He's got only sons and daughters. He doesn't have grandchildren. ताका दुवो आनी पूत So मात don't come आसले and tell me your daddy was a great believer. He is a son. But you also are not his grandson. You also are his son. And you decide whether you want to be a son of God or son of the devil. That's your choice. तुजो पप्पा So don't विश्वास come and tell my dad was like this, my mom was like this. They made the choice. You make your choice and now you'll know where you are going to end up. Now once you understand this, do you want to make a chance? Take a chance? That's why now the treasures of heaven will be more important than these faltu treasures. तुझ्या बापायन विसवण काडला सत मानल्या म्हणल्यार तुज्या जिवितांत बरेपण पळोवंक जायना कित्याक तोय तुजो बापूय ताका पूत असो तूंय पूत असो आतां विसवण तुज्या हातार आसा तूं खंयचें विसराय ताचें फळ तुज्या जिवितांत पळयताय Hello, there are no grandchildren. काल म्हणटा नात्रा गे तर आमच्या देवाक नात्रा नात Because you are a grandchild, you will get inheritance of the property in here. But there's no grandchildren. Either you be a son or you're not a son. सरकारान एकच ते नात्रा नात तूं दोगी पूत घेवन तितलेंच हरी एकल्या आवय जावन दी बापाय जावन दी भुरगीं हरी एकल्याक देवाक भुरगीं या पूत दुवो Why are you so sad now? Good that, yeah, very, no, yeah, that's what I'm sharing from such a long time. It's not a long journey, it's a journey that has started now. You are thinking the journey will start after death? No. The journey has started now. Now only you come to know which kingdom you belong to. Because which kingdom you belong, you are always attracted to that kingdom. आता तुवें जाणा जायचे जर्नी कळ्ळें की तूं खंयच्या राजांत आसा देवाच्या राजांत आसाय की सैतानाच्या राजांत आसाय Whichever kingdom you are interested in that treasure. खंयच्या राजांत आसाय ते तुजे दायज जाता या तांतून तुका चड आकर्शीत आसता आकर्षण Jesus said, my work is to do the will of my Father. That is his work. The son will take his father's profession, right? जिजो काले म्हणटा म्हणजे बापाची खुशी करता वय गे बापाची खुशी करे गेले तर पुताचें काम कालें बापाय कितें सांगता तें करीचे. So now are you tensed? Is it a long journey or the journey has started? Good. Praise God. So next month I'll see you? Or drifted away? I don't know. The young sir, please. Hallelujah. Are you understanding? समजता? Okay. So you already know which kingdom you belong because when you are in the kingdom of God, the Holy Spirit will all the time attract you to the treasures of the heavenly kingdom. जर देवाच्या राजांत असल्यार खंडित जावन पवित्र आत्मा हर एका वेळा तुका देवाच्या राजा विशांत वळून व्हरता. There was a time when I used to be very excited about Christmas, to make the crib, to make the Christmas tree, this, that. Now it doesn't matter. I don't even feel like doing that because now I enjoy making a crib in people's heart, making a Christmas tree beautiful in somebody's heart, making somebody's life decorated with the treasures of heaven. एक वेळ जावन असलो ते क्रिब स्टार तांतून मस्त म्हाका खुशी भोगताली आतां वेळ बदललो देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत हांव ते नेकेत्र या गर्दन गोटो हेरांच्या जिवितांत हेरांच्या काळजांत पळोवंक आशेता हांव.
I don't know. I don't feel like. I enjoy this. This is my Christmas preparation. आता पहिले बरी म्हाका करीचे म्हूण बघा ना म्हाका आतां हे करूंक बारीक खुशी जाता हे म्हजे क्रिसमस जावन आसा आणि एका खर्ची ना. हेका फ्री कर्स ना उणें गोठवाडीचे स्टार गलीचे लाईट हांगा रावन उलयल्यार जालें People should come and see your crib. लोक येवन तुजो गर्दना गोट्यान पळयतात Praise God. Praise Okay, God. where are we? You got it? हे समजालें तुमकां So are you going to drift away? तर आमी पयसो सज Because every moment you're making choices, no? चॉईस आनी सांगलें अँकर माइंड I told you, no, the dangerous soil is not the rocky. The dangerous soil is this one, thorny. डेंजरस कटपास वय तर पडले न्ही Because in a thorny soil, you think you are in the kingdom. तू कितें चिंताय खांट्या जडकोडा म्हणजे चिंताय हांव देवाच्या राजार आसा The म्हणटाय plant also is growing. जड वाडटा थंय But the opposition or the persecution or everything is not coming from outside. All the desires are from inside. Nobody knows it. कित्याक थंय येवचे विरोध दग्न न्ही भायर जावन येवचे न्ही ते भितर जावन ते येवचे जावन आसा ते So, आमकां कळीतच आसा it is not the external force that is going to choke it. It's the internal forces inside you that will choke the plant. भायर जावन तुका ते चिरडोवचे न्ही तुज्या भितर जावन तूं ते चिरडातात So we'll take a few examples, then it will become more easy for us to understand. आतां आमी उदाहरण काडया जाल्यार आमकां समजूंक सुलभ जाता Although, am I confusing you all? Is it making you more understand? It is giving you more better understanding? आतां चड आनी चड तुमकां समजोवणी मेळटा हाच्या विशयांत Am I pointing finger to anybody? No, no, no. We are all done mistakes. But the good news is, in the gospel, when you have done mistakes, God gives you opportunities through preaching of the gospel to make corrections. The champion is the one who understands the mistakes, makes the correction, and moves in the direction and becomes a blessing to others. आमी तुमचे वयर बोट दाखोवचें न्ही की ते विशय म्हळ्यार हर एकलो व्यक्ती जिवितांत सुख करता पूण जो कोण हे देवाच्या उतरा प्रमाणे आलोचन बदलिता ताच्या उतरांत रावता नियाळ करता आनी तिदविता ताच्या जिवितांत तो पयसता आनी तो जैतेवन जाता आनी हेरांकी त्या वाट्यान हाडूंक तो शकता. So let's take a first point of deceitfulness of riches. ह्या संसाराची डिसिटफुल ह्या संसाराची ग्रेस काय पसवणी डिसिटफुल Example, King Solomon. पळया ह्या संसाराची डिसिटफुल ऑफ दिस रिचर्स ह्या संसाराची फटकिरी ग्रेस काय संसाराची उदाहरण Solomon started to reign as king. देवान सोलोमनाक राय जावन विसलो. The soil was good soil. ते माती बरी माती जावन आसली It was a good soil. ती बरी माती जावन आसली. Asking for God's wisdom. देवा तावन ताणें जाणवाय मागली. Asking for God's wisdom. देवा तावन जाणवाय मागले ताणें मागले. To rule his people. कित्याक ताच्या परजेक चलोवंक God was extremely pleased. हेच्या वरी देवाक मस्त खुशी जाली. God was extremely pleased देवाक हें मस्त पसंद जालें and granted him आनी देवान ताका बसयले दिले and granted him abundantly. आनी धराळ मापान देवान ताका दिले. But later on, पूण ताचे उपरांत these riches began to grow ही संपत्ती वाडोवंक सुरू जाली and his life आनी ताचें जिवीत आनी ताचें जिवीत became choked अडसोंक सुरू जालें अडसोंक and his life became choked ताचें जिवीत अडसोंक हेचे वरवीं अडसोंक सुरू जालें by excessive wealth. म्हणटा लेखाचें की चड ती ग्रेस काय आसल्या वरवीं लेखा वर्ती ग्रेस काय आसल्या वरवीं by political security. आनी राजकीय अधिकार आसल्या वरवीं रक्षण आसल्या वरवीं या अधिकार आसल्या वरवीं And with pursuit of pleasure.
आणि जायत्या कुशलकाये लागून कुशलकाय असल्यावरवी कुशलकायेवरवी कुशलकायेक लागून 1 Kings chapter 10 verse 23. पहिले 1 Kings chapter 10 verse रायाचे 23. पहिले अध्याय 23वी ओळ 123 No, 10. सॉरी 1 नाही 10 10. दवो अध्याय 23वी ओळ पहिले रायांचे पत्र दवो अध्याय 23वी ओळ. So King Solomon exceeded all kings of the earth in riches and in wisdom. साऊल राय हरी एकल्यान जागी चड ग्रेस्त जावन आसलो हरी एक रायांच्या वरवीं जाणवायन आनी ताच्या संपत्तेन संवसारांत. Now isn't that looking as a good news? ही बरी खबर न्ही गी. Those riches started in a good way, ही ग्रेस काही बऱ्या वाटेन सुरू झाली but then they became thorns. पूण ताच्या उपरांत ताचे काले तेच कांटे जावन बदलले. That is in Kings 1 Kings chapter 11. ते रायाचे पहिले पुस्तक 1 Kings chapter 11, 3 to 4. 3 to 4 Solomon had 11 11 wives? 700 wives. नाही 1 King 11. Okay, you are looking at 11. I said 11 wives. No. He had 700 wives. ताका कितली बायला असली 700. God only knows how did he handle them. देवाक मात कळीत आसा कशें ताणें सुदारशिल्ले. ताचे किस डबल आसा. So he had 700 wives and princes. आनी ताका 700 बायल्यो आनी राणयो आसल्यो And 300 concubines. आनी 300 उपपातिनी म्हणटात. उपपातिनी म्हळ्यार काय म्हणटा उपपातिनी. Like Hagar, no? Hagar was a concubine. स्टेप 300 उपपातिनी दिल्या तांकां. And his wives turned away his heart from God. तांणी बायलांनी देवा तावन तांचे काळीज पयसरले. Because he had got married to the pagan. कित्याक ताणें देवाक पातयेन येतलेल्या स्त्रिया लागीं तो लग्न जाल्लो. So they came with their God. ते तांच्या देवाक काणून आयिल्ले. So then his mind got corrupted. तांच्या वरवीं काल्लेचे मन पाड जावंक सुरू जालें. When Solomon was old, केदळा सोलोमन उतार प्रायेक पावलो. Right on. When Solomon was old, केदळा तो उतार प्रायेक पावलो. his wives ताच्या बायलांनी turned his heart. ताचे काळीज बदलले. His wives turned his heart ताचे काळीज गोंडायले या बदलले. after other gods. कित्याक हेरां देवा थंय And his heart आनी ताचे काळीज was not. And his heart Was was not, not wholly true to the Lord his God. ताचे काळीज देवा थंय पवित्रपणान नातले. खऱ्या देवा थंय ताचे काळीज पवित्रपणांत नातले. The pleasures of life या संसाराची कुशलकायो became thorns. ते कांटे जावन आसले. कांटे जावंक पावले. This abundance in his life, या ताच्या जिवितांत दराळ मापान आसल्या वरवीं this abundance in his life ताच्या जिवितांत दराळ आसल्या वरवीं दाळ मापान आसल्या वरवीं distracted him डिस्ट्रॅक्टेड दुसोंगी डिस्ट्रॅक्शन हे दराळ मापान आसल्या वरवीं ताच्या जिवितांत नासाक वय डिस्ट्रॅक्ट म्हळ्यार वय कळ्ळें पूण ते वर्ड डायवर्ट करता म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्ट तशें
होय ताचे ते दराळ असल्यावरवी ताचे मन दुसऱ्या गाडे गमन दुसऱ्या गाडे म्हणजे हांव कंटिन्यू distracted him from his core devotion to God. देवात हांव ताचे मन देवाच्या खऱ्या भक्तीपणांत हांव ताचे मन दुसऱ्या वाटे गेले डिस्ट्रॅक्शन समजता न्ही इंग्लिश मागीर बरें आहा His pursuit of political security ताचे ते असलो राजकीय अधिकारा वरवीं now what does that mean? ताचो अर्थ कितें If that fellow is the enemy, जावं पळया तो एकलो तसो दुस्मान if I get married to his daughter, जर तर हांव ताचे लागीं ताचे दुयेले खाजार जाता then that enmity will go and friendship will come. So, आता तांची ते- so he got married to many of them for political alliance, to make political friendship. तो त्या देखून तो काले करतलो त्याल्या राजकीय अधिकार असलेल्या व्यक्ती लागीं तांच्या दुवा लागीं खाजार जातलो वैरी लागीं वय दुस्माना लागीं दुस्माना लागीं खाजार जातलो ताचे परिणाम And जावन so these foreign wives, या त्या देखून ही बायल्यो स्त्रियो या बायला and therefore these foreign wives त्या देखून त्या बायलांक लागून बायल्या and विदेशी. luxury सॉरी and luxurious life आणि ते एक लक्झुरियस लाईफ काय म्हणटा कोंकणी लक्झुरियस सुखाचे सुखाचे सुख नाही लक्झुरी म्हळ्यार लक्झुरियस लाईफ लक्झुरियस म्हळ्यार व्हेरी कम्फर्टेबल लक्झुरियस व्हडले काय म्हणटा ग्रेस्त ऐश्वरामी जीवना म्हणटात पळय मर्जेचे गे वळखे तुमकां घेता असले बरें सगळ्यांक गोप्पा बरें गरजेचे न्ही मर्जेचे सोलोमन विषय मस्त तुम्ही डिस्कशन करणार 365 नाही तो ताईच सरकारला बाकी काही शिकू ना त्यांचं सरकारला व्हॉट्सअप 365 होता 700 प्लस 300 प्लस 300 म्हाका एक बायलांक मॅनेज करूंक जावना म्हणटा तो चिंतूंक पडलो इस्रायलचा फोन येऊन बसा Praise God. Praise God. आम्ही हे जोक करतात पण अशांच we take it like a joke, but this is how a man who started with such great wisdom wrote so many proverbs, everything, but he got drifted away gently and ended up in idolatry. He built altars of other gods. अशेंच सलमाच्या जिबी जालो इतले जाणवेन बरलो हरी एक ग्रेस काय असलेलो एटलो मुनियोसो ग्रंथ बरयलो हरी एक केल्लो ताकात कळीत जावना बायला लागे बसाचे खाजा जावन ताणे काले गेले हेरां देवा पसो तो वेदियो पुरो बांदल्यो आनी देवा तावन तो सोकास पयस सरलो. He even built altars for the devoting to other gods. ताणे हेर देवा पसो तो तांचे भक्तीपण आदारच्या पसो तो तांकां वेदी बांदून दिल्यो And led the people also into idolatry. आनी तितलेंच न्ही लोकांक ते काय म्हणटात आयडल बॉम्ब्या पुजा करूंक लायले Which effectively choked ते इतले परिणाम रितीन which चोक अडसूंक effectively choked the wisdom of God. हेचे परिणाम जावन ताच्या जाणवायेक एक अडकळ जावंक पावली अडकळ Which effectively choked the wisdom of God हे देवाच्या जाणवायेक एक अडकळ जावंक पावली that God had planted in him. की ते देवान ताच्या जिवितांत लायला
ताच्या जिवितांत कितें देवान घाला त्या जाणवायक ही एक अडकळ जावन पडली. Solomon's life रायाचे जिवीत Solomon's life ताचे जिवीत सोलोमन रायाचे जिवीत did not end in triumph. Did not end in victory. ताचे जिवीत जैतांत काबार जावंक ना, But ended in spiritual failure पूण आत्मीक रितीन तो चलवलो. and आनी destroyed his kingdom. ताचे राज नास जाले. Is it possible for all of us also? I'm not talking about 700 wives, but I'm talking about when you start with wisdom and you get drifted away with riches of this world or any other desire. It starts in a small way, but it can continue and continue, and a time comes that you have drifted away from God. The time comes that you don't even worship God. Now you have fallen into the gods of this world. अशें आमच्या जिवितांत जावंक साध्य आसा की कशें सलमावरावान जाणवाय जावन घेतली, ताच्या उपरांत ताचें मन ग्रेसकायेचेर संवसाराचे कुशलकायेचेर गेले, तशे ताचो परिणाम जावन ताच्या जिवितांत नासलो. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत जावंक साध्य आसा की. So let's take another example, the cares and riches of this world. पळया आमी अनेक उदाहरण काडून घेया आमच्या कंत ह्या हुस्क्या विशयांत आनी ह्या संवसाराच्या ग्रेसकाय विशयांत. This man was very close to Jesus. ओ मनीस जेजूक चड लागशिलो जावन आसलो. He was even chosen by Jesus. ते देवा जेजून तांकां वेंचून काडलो. He also did the ministry work. ताणें देवाच्या राजाची कामां केल्ली, ह्या सेवा केल्ली. He had received the seed directly from Jesus. ताणें बी जेजू तावन घेतली. He had received the seed directly from Jesus. ताणें बी ते सीधा जेजू तावन घेतली. But the love of money, पूण पयशाच्या मोगा वरवीं but the love of money पूण पयशाचो मोग आसल्या वरवीं choked it. ताणें पयशाचे मोग आसल्या वरवीं त्या मोगान अडसिले या ती चिरडाले. Do you know who the person is? कळयता तो व्यक्ती कोण? जुदास खजारी, खजानदार, हां हां ट्रेजरर, हां जुदास इस्कारियत. Father is saying, how come you all know this person better? विचारता तुका कशें हेजे की बरी वळख आसा म्हणून. So, so the primary thorn, म्हळ्यार प्रामुख्य कांटो म्हणल्यार the primary thorn प्रामुख्य ह्या पयलो कांटो म्हणल्यार was the love of money. Maria, you're not writing. पयले जावन आसा पयशांचो मोग. You know it very good. Very good. पयशांचो मोग या धनाचो मोग. So I'll finish this and I'll give you the mic, then you can preach. Praise God. Praise God. The love of money and the desire आणि पयशाचो मोग आणि आशा and the desire for control over wealth. आणि अस्तित्व नियंत्रण आस्त नियंत्रण करचे. Put the John 12:6. जुआंव 12वो अध्याय 6 वळो.
जो हांव 12 वो अध्याय 26 ओळ We'll start with 5. 5वी ओळी जावन सुरू करूया. Now we remember that lady came and broke the perfume bottle तुमकां उडास आसा एक स्त्री आयली एक सुगंध तेलाची बॉटल घेवन सिसली and she anointed Jesus with the आणि oil. आणि तिने त्या तेलांत जेजूक अभिषेक केलो. Verse 4, but Judas Iscariot, आता 4थी ओळ the one of his disciples तो who was about to betray him, said, why was this perfume not sold for 300 denarii, a year's wages, for an ordinary workman, and that money given to the poor? Now he did not say this because he cared for the poor, but because he was a thief, and having the money at the bag, the money box, the treasure of the 12, he took for himself what was put into it, that is the collection. Praise God. तो जेजूच्या शिसामधलो एकलो इस्कारियो जुदास उपरांत ताका विक्रीत करचेर आसुरलो तो म्हणालो हे परमळीक तेल 300 देनाराक विकून मेळिल्लो तो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो. तो सोर देखून ताणें अशें म्हणले शिवाय ताका दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलेलो म्हणून न्ही, आपणा स्वाधीन असलेल्या दुडवाचे चिरयेंत गेल्ले सोर्न काडची ताका सवय आसली. Praise God. प्रेज गॉड. So was Judas interested in the poor, or was he interested in the money? ताका पयशाचो मोग आसलो की ह्या दुर्बळांचेर मोग आसलो. So can a ministry be done where the desire can be for money? जावं पुरो खंयची मिनिस्ट्री स्टार्ट करतना ताची आशा पयशे जावं When you are starting, it's all good. पयले सुवातेर सुरू करतना हरी एक बरें आसता. But slowly the drifting starts, केदाळा इले इले पयसो सुरू जाता, the money starts coming, तेडा पयशे येवंक सुरू जातात, the power starts coming, power, अधिकार येवंक सुरू जाता, the authority starts coming. अधिकार येवंक सुरू जाता. Can the person get drifted away? तेन्ना तो व्यक्ती पयस वचोंक अवकाश आसा. 100%. Other things you never said sure. When it comes here, now you are saying sure. Can you give me an incident? Why do you say that sure? कित्याक Who is giving the word of God, his own sister in Bombay, she does like that. And he told us that she prays for them, this much of money you give, and she's going by plane and all to other places. I'm also going by plane. Makai dile tu hai. I know that they are doing for money, many are doing for money. Also this ministry. Many. No, I didn't say. There are people. It starts very good. सुरवातीक बरें आसता हरी एक बरें. And when you are true and the seed is in your heart, केदाळा खरी बी तुज्या काळजांत आसतात. you don't have to be surprised when healings takes place. तुज्या जिवितांत तूं आजा पावाचे म्हण अद्भुतां जातात, हिलिंग जाता. You should be surprised when the healing does not take place. तेदाळा तुवें आजाप जायचे कित्याक भलायकी मेळना ह्या हिलिंग जायना म्हूण. Because when the word is in your heart, केदाळा देवाचे उतार तुज्या काळजांत आसता. that word is supposed to go and do supernatural things. कित्याक त्या उतराक सकत आसा वचून अलौकिक संगती करूंक. It will go and bring blessings in other people's life. ते वचून अर्यांच्या जिवितांत ते आशीर्वाद हाडून येता. But the moment the desires begin to change, केदाळा तुजी आशा बदलता. now the person's priority is, आता व्यक्तीचे प्रामुख्याते दिवचे जावन आसा. I want to go to Gulf countries. हांव बैला गांवाक म्हाका वसाचें. Then one trip will be so fruitful. आनी एका ट्रिपार जायते You're not saying anything? Praise God. प्रेज गॉड. So when we go abroad, केदाळ आमी भायर येता बैला गांवाक.
the people really get surprised. लोकांक अजाप जाता That how come there is no box? तांकां अजाप जाता कित्याक म्हळ्यार कित्याक ते बॉक्स नात How come there is no collection? कित्याक ते कलेक्शन ना How come the food is also served free? कित्याक जेवण हेर एकच धर्मार्थ How come the CDs and the books are given free? कशे सीडी आनी बुक धर्मार्थ कितें कशे Where do you get the money from? खंय तावन पयशे हांकां येतात Because I got a money plant at home. कित्याक आमी घरान रूख लायला पयशाचो मनी प्लांट वय कटचे वाल Ah, मनी प्लांट जड I'll tell you how it works. But- Do you want to know how it works? तुमकां कळी जावंक जाय कशें काम करता म्हणून Now, all those who are working, आतां जो कोण पुरा काम करना आसात do you work? तुमी काम करतात Does your company give you salary? तुमकां कंपनी सांबाळ दिता No, those who are working. हय Do they give you salary because you came for 8 hours or do they give you salary because you solved their problem? तू ते 8 घंटे काम करताय देखून सांबाळ दिता की या तांचे तू समस्ये परिहार करताय त्या देखून तुका सांबाळ दितात आ समस्या म्हळ्यार कंपनी रिले इश्यू आसात ते सॉल्व केल्या पासून So in the ministry also it is the same. Yes. The more and more you use God's word to solve somebody's problem without asking, and you start doing it free, people who have been touched, people whose problems have been sorted out, they come back to tell us that, see, this time the food, no, I want to sponsor. This time, this I want to sponsor. This time, this I want to do. The joy is that you don't ask them, but the Spirit of God puts in their heart to come and say, this is what even I want to do for somebody else. See, when you receive here everything free, you go back home, you study the word. But when you enjoy it from here, we expect you to go to your parish, to go to your neighborhood, to go and find somebody who is broken and share what you receive freely with them. And those who practice that will never have lack in their life. प्रेज गॉड कशें तुमी Only one person said amen, from that also distance. All the others. कशें तुमी कंपनीक वचून काम करतात तांचे समस्ये परिहार करतात त्या देखून तुमकां म्हयन्याच्या अखेरेक तांणी सांबाळ दितात त्याच प्रमाणे देवाच्या राजांत देवाचे उतार उपयोग करून कोण समस्यार आसा कोण कश्टास आसा तांकांय देवाच्या उतरा प्रमाणे परिहार दितना तुमच्या जिवितांत देव कोणा मरिफातपणी तुमच्या समस्याक परिहार तांच्या मुखार दिता तशेंच आमच्या मिनिस्ट्री ह्या वेळार हांगा जावन कोणें देवाचे उतार घेतला तांचे समस्या तांच्या जिवितांत परिहार जाल्यात जो व्यक्ती पवित्रात्म्याच्या शक्तीन पवित्रात्मो तांकां आदार दिता उडासा घालता मना घालता आनी जो व्यक्ती ह्या जाग्यार येवन हांव हे जेवण हांव दिता हे सकस हांव पळयता म्हणटात त्याच प्रमाणे तुमी हांगा कितें घेतला तुमच्या जिवितांत कितें शिकल्यात हेरांच्या जिवीत धर्मार्थ दिल्ल्या वेळार तुमच्या जिवितांत देव तुमचे काळीज पळयता खंयच्या उद्देशान करता त्या मापान देव पवित्रात्म्याच्या शक्तीन हेरां मुखांतर तुमच्या हर एका गरजा पावता The joy is when you receive freely, you go and learn the same and go and do it in your own parish. आनंद कितें म्हळ्यार तुका धर्मार्थ मेळ्ळा तूंय धर्मार्थ दी तुज्या फिरगेजेर ते जावन आसा करो आनंद संतोष Go जाता. and use the gospel to solve somebody else's problem. कित्याक हे बरी कोबार उपयोग करून हेरांच्या जिवितांतले समस्या तूं परिहार कर People who are in problem, make them believers, don't make them beggars. कोण समस्यार आसा तांकां सत्मनचे व्यक्ती करया न्ही भीक मागचे व्यक्ती Praise Here God. in Praise God. Galatians, it is given 6, chapter 6. The man who is being taught the Christian message should share. I don't preach that. Should share all. I don't preach that. Huh? I don't preach that. I preach after that. I know. In the 6, I know that 6. Because when I preach that, people might misunderstand it. I preach from 7. तुमकांच तुमी फटयनाकात देव लागीं केळोवंक जायना मनीस होमता ते If सुतो you look at the 6, I can make you empty your purse and give it to me. Are you understanding? I can twist that scripture and make you empty your purse and give it to me by saying it's written over there. Yes. I'm very careful
how to use that scripture. Paul is talking about whenever he took collection, he did not keep that collection for himself. The money would be going To others. into the kingdom of God, Yes. to those places where there was no money. Okay? But that same scripture can be used to fill my pockets. Yes. Because in Konkani, So you- the translation in Konkani is there. The one who Okay, is, okay, read it, read it. Read it. the one who is teaching सांग the given वास the वास सवी सवी other बरोबर Konkani नागा. कोंकणी वा- वाचता वा- वाच- वाच. समार्थीचे शिक्षण घेता तो आपणाक शिक्षण दितेल्याक Ah, सर आपल्या बऱ्या वस्तूचो वांटो दिवं Now, if I start teaching this, how many of you will come and give me? जर तर हांव हे विशयान शिकयल्यार तुमी कितले जावन म्हाका येवन दिवंक सुरू I करतात will never use that scripture. त्या देखून हांव हे उतार उपयोग करिना But I will use that scripture that just as you got it, you don't come and give here. You go, because you got many people out there where we can't reach. You go to them and be a blessing to them and come back and say, hey brother, we practice that in our own parish, in our own family, in our own neighborhood. And then come and tell me how your resources multiplied. That gives me joy. हे हेचे अर्थ समजल्या उपरांत तुमी म्हाका जे म्हणा वाशेना ताच्या बदलाक तुमकां कळीत आसा आमकां थोड्या जाग्यार वचूंक जायना त्या जाग्यार वचून कितें आसा तें ओंप तेन्ना तुज्या जिवितांत कितलें बरेंपण तें पळयता हांव तें आयकल्या उपरांत आमकां तातूंत मस्तो आनंद कुशालकाय भोगता You would have never seen me read that passage. Never. तुवें म्हाका पळोवचें ना हे वाक्य हांव केदाळा वाचूंक Yes, I वचना will teach from 7. कित्याक हांव 7वें जावन जाल्यार सुरू करता some people do that. Oh, I have gone, I have prayed, and it's written in the Bible that those who preach, they have to be fed by their. You know, in my life what happened was, तुका कळयता म्हज्या जिवितांत कितें जालें म्हणून when I lost everything हांवें पुरो होगडायलें म्हज्या जिवितांत and I went to father, हांव बापाय लागीं गेलो no, the Bapai. priest, ओय बापय सॉरी फादर सॉरी ह्या जाग्यार लागीं गेलो so I told him, why don't I work for you हांवें वसर so that I can have the word of God every day. कित्याक हांवें तुज्या सांगाता वावर करून अशेवरी म्हाका सदांय देवाचे उतार मेळटा न्ही So he said, you know, in 1 Timothy 5:8, if I do not provide for my family, तुका then कळीत I am worse than an unbeliever. जर 1 तिमोथी 5:8 बरयला जर तर तूं तुज्या कुटुंबाची जबाबदार घेनाय जाल्यार तूं अविश्वासाचे की पास्ट So I said, then how will I study the word of God? जर हांवें विचारलें हांवें तर देवाचे उतार हांवें कशें शिकचे He said to me, you go and find a job. तूं तो पदरा येजाक म्हणालो वच एक काम सोदून काड You come here only once a week. तूं हप्त्यान एक पोटी हांगा ये And that 1 week you practice what you have heard. कितें तूं आयकलाय तुज्या जिवितांत ते अभ्यास कर वचून Just as I teach here, कशें हांवें हांगा शिकयलां in your workplace is your church, तुज्या कामा जाग्यार या तुज्या इगर्जेंत where you're working is your church, तूं खंय काम करता ती तुजी इगर जावन आसा and there they are going to look at you. How are you going to practice what you have heard? तेय ते तुका सकट पळोवन आसतात कितें शिकलाय तूं ते अभ्यास करताय So कशें don't म्हणून open your mouth and speak to anybody, त्या देखून तो तोंड कितें उक्ते करून कोणाय विरोध कांय उलोवंक वचनाका but you practice over there what you heard कितें with your action. कितें आयकलाय तुज्या कार्यावरी ते अभ्यास करता And next week you come for more. केदाळा अनेक नेक्स्ट हप्त्यांत परत ये हांगा I thank God for this wisdom. हांव अर्गां दिता ह्या समजून ह्या जाणवाय दिल्ल्या पासून Using that wisdom for 11 years, हांवें हे 11 वर्स ह्या नमने उपयोग केले God began to give me more and more blessings. केदाळा ताच्या उपरांत देवाच्या म्हज्या जिवितांत चड आनी चड बेसांवां म्हज्या जिवितांत अनुभव केले On one side the business was working, एका सायडीन म्हजे बिझनेस जावन आसले and on the other side the work of the Lord was also working. आनी देवाच्या राजाचें कामय चलतालें And there was a time when I could not go to Gujarat for preaching म्हाका एक वेळ आयलो म्हाका गुजराताक देवाचे उतार वचूंक जावना because that time my goods were supposed to be exported. कित्याक त्या वेळार म्हजे काले ते बिझनेसा समस्या काले म्हळ्यार ते पुरे एक्सपोर्ट करूंक आसले In 2005 there was a big rain in Bombay. 2025 विश्वांत पांच. सॉरी 2005 विशयांत मस्त एक पावस आयलो And all that what I was supposed to export was underwater. कितें म्हाका ते भायर धाडूंक आसले हरी एक ते उदकांत आसले So to just repair that and send it quickly, I did not go for the retreat.
ते म्हाका परत ते रेडी करीचे पडले रिपेअर करणे त्या देखून म्हाका ते रितीरी वचोंक जावना. So a close friend of mine asked me, how's the retreat going on? तो म्हजो एकलो बरो इश्ट म्हज्या लागीं विचारलो कशें रितीर पुरा जावन आसा. I said, I did not go. हांवें सांगलें हांव वचोना. So he said, why you did not go? कित्याक तूं वचनाय? I said, it's raining in Bombay. कित्याक हांगा मस्त बॉम्बे पावस आसा. He said, as for me, I know म्हाका कळीत असल्या प्रमाणे you might be faking everybody. तूं सगळ्यांकी फेक मोस करताय, Foot marte. फोट मारताय. But पूण it is your business that has stopped you and you did not go. तुजे बिझनस तुका रावून आसा त्या देखून तूं वचनाय. And then he said one line. आनी ताच्या उपरांत एक वाक्य म्हणलें, Simply at all, God saved your soul. सिंपली अशें तुका देवान तुजो प्राण राखलो. He should have not saved you. जर तर ताणें तुका रक्षण राखनातलें तर Because today the business has become bigger than God. आतां कितें जालें, तुजे बिझनस देवाच्या गी ओडले जाले. So I cut the phone हांवें फोन कट केले. and the episode got over. ते ते मुक्त जाले ते विशयी मॅटर. But the word did not leave me. पूण ताणें कितें सांगलें म्हणजे ते सोडूना उतार. The 10 years life that I lived in the new life, हांवें 10 वर्सां तें नवें जिवीत हांव जियेल्लो. God began to show me when I had no money to eat food. He showed me when I had no house to stay. He showed me everything in that one night. म्हाका एका राती हरी एक देवान म्हाका त्या दाखयलें. म्हजे कडेन खावंक पयशे नासले, घर नासले, हरी एक देवान म्हज्या मती काडले. And I was crying. हांव रडटालो. And the Lord said to me, what do you want to do now? आतां देव म्हजे लागीं म्हणालो, आतां तूं कितें करताय? You want to continue in your business or you want to continue with me? तूं तुजे बिझनस मुखार सून व्हरताय की या म्हज्या संग आतां येताय? So I said, Lord, I want to continue with you. हांवें सांगलें, सोम्या म्हाका तुजे लागीं येवंक जाय. So what are you going to do with your business? तर तुजे बिझनस काले करताय? I said, tomorrow morning only I'll shut it down. हांव काले करता, सकाळी फाल्यां सकाळी जावन बंद करता. So all my raw material went into scrap. हरी एक म्हणजे My रॉ machines went into scrap. मशीन हरी एक स्क्रॅप. Within 24 hours, I closed everything. 24 वर हरी एक हांवें बंद केलें. And I said, now I'm ready, Lord, for full-time ministry. हांवें आतां सांगलें, सोम्या आतां हांव 24 घंटे तुज्या राजाक तयार आसा. That is why if you see my timetable all the time, त्या देखून म्हणजे तुमी वेळपट्टी पळयता जाल्यार you'll never see a holiday in my life. म्हज्या जिवितांत एक रजा आसना. You'll never see that I travel during the day. तुमी कळीत आसून बरो हांव दिसाचे पयन करिना. You'll always see I travel by night. हांवें केदाळे पयन राती करता. And in the morning, I'm starting on God's business again. परत हांव सकाळी जावन परत देवाच्या राजाच्या विशयान सुरू करता काम. Because that time is God's gift to me. How am I going to use this time for the kingdom of God? वेळ जावन आसा, देवाचे देणे जावन आसा. हे वेळ हांव खंयच्या मापान खंयच्या रितीन देवाच्या राजात उपयोग करता ताच्या वयर आसा. And when I look back, केदाळ हांव फाटी पळयता, I see that God has given me abundance and abundance and abundance and abundance. म्हज्या जिवितान दरान बरोवन अमतोंच्या मापान देवान दिला. I'll give an example which you gave me a scripture just now. हांवें तुका उदाहरण दिलें, तुवें ते स्क्रिप्चर आतां दिल्ल्या I have विशयान. not used that scripture, हांव ते उपयोग करिना. but I know that scripture works. म्हाका कळिता ते काम करता म्हूण. After many years, जायत्या वर्सान my both daughters finished their graduation. म्हज्या भुरग्यांचें शिकाप पुरो मुक्त जालें, ग्रॅज्युएशन. And my elder daughter called me early in the morning at 7:30. म्हाज्या व्हडल्या तुवें म्हाका 7:30 वरार सकाळीं कॉल करून म्हणालें, She said, Dad, I want to go to US for further studies. म्हाका उंचल्या शिकपाक पयल्या USA वचूंक जाय. So I said, I will not take loan, हांव ताका लोन काडचो ना. but I've got a property which I can sell it off and give you the money. म्हजे कडेन थोडी आस्त आसा, ती विकून हांव ताका जाय पयसो हांव तुका जोडू दिता म्हणलें. So she said, Dad, you are teaching on faith. तूं ते म्हणाले, डॅडी तूं भावार्था विशयान शिकयताय. So why don't you believe in faith that God can give me the money कित्याक तूं सत्मन देवान आमकां पयशे दिला म्हूण, without taking the loan? की लोन काडगे नासतना. I said, if you believe that, I'm ready to believe with you. जर तर तूं सत मानता जाल्यार तुज्या सांगात हांव सत म्हणूंक तयार आसा. This happened at 7:30. हे सकाळी 7:30 वरां जाले. 8:30 I was having breakfast. 8:30 वरार हांव ब्रेकफास्ट करतलो. And this man came and said, what is your daughter doing? आनी एकलो व्यक्ती येवन म्हजे लागीं विचारलो, तुजी धूव कितें करता? I said, she just finished her graduation. तिचें ग्रॅज्युएशन दळसो संपलें. So he said, listen, don't
send her for work, ताका तो म्हणालो तुवें कामाक धाडी नाका let her study even more. ताचे चड आनी चड शिकप शिकोवन दिते I said, yes, she's thinking of doing a master's. कित्याक ते मास्टर्स करूंक ते आशेवन आसा The next sentence said, सॉरी the next sentence he said, आनी ताजे उपरांत ताणें म्हणलें don't let her study in India. तो Send her to US. तो इंडियार ताणें शिकचें नाका ताका बायलाक अमेरिकाक धाड USA I said, that's exactly what I'm thinking. हांव चिंतून आसा तुवें सांगल्या बरी He said, how many daughters you got? तुका कितली भुरगीं दुवो आसात I said, 2. म्हाका दोगां आसात Okay, I want to sponsor them for their studies. हांव तांचे शिकपा खातीर हांव स्पॉन्सर करता म्हणालो So I said, brother, you don't understand, the fees are very high. तुका ब्रदर कळीत ना तेचे फीज एकदम मस्त चड आसात He said, I understand. म्हाका कळीत आसा म्हणालो So for my both daughters, म्हज्या दोगां दुवांक first wanted to go to US. पयले USA वचूंक एकल्याक Second daughter did not want to go abroad. ताका भायर वचूंक मन नासलें But दुसरे after दुवें 1 year, she also said she wants to go to Melbourne. एका वचप ते म्हणाले म्हाका मेलबर्न वचचें म्हणून So this man gave me 120 lakhs for my children's studies. ताणें म्हाका 1,20,00,000 दिले म्हज्या भुरग्यांच्या शिकपा Now खातीर my question is, आतां म्हजे सवाल जावन आसा do I need to ask collection from anybody? हांवें गरज आसा की हेरां सांगाता वचून हांवें कलेक्शन करची Has God taken care of my needs? देव म्हजो कितें गरज आसा म्हाका तो पळयना दिना Am I seeking God and His kingdom day and night? हांव ताचें राज दीस आनी रात सोदून आसा Everything else will be added unto you. ताचे परिणाम जावन हर एक वस्तू म्हाका मेळटात And I've been seeing it for the last 27 years. हांवें हे म्हज्या 27 वर्सां जावन पळोवन आसा I will never use the pulpit to tell people that the kingdom of God is so poor that we need money. हांवें म्हज्या केन्नाच म्हज्या ह्या इतल्या वर्सान हांगा रावन लोकां लागीं हांवें सांगूना देवाच्या राजांत दुबळी काय आसा हांगा जावन हांवें पयशे मागोनात But I will surely share the truth that will solve your problem. पूण खंडीत जावन हांव सांगता ह्या जाग्यार रावन हांवें सत परगट केल्या सत्या वरवीं तुमच्या समस्याक ताका पर्याय मेळ्ळ्यात And when your problem gets solved, केदाळ तुमचे समस्ये पर्याय जाले God is the one who will put in your heart देव तुमच्या मनांत काळजांत घालता and you will come with your resources. तुमचे ते असले संपन्न काणून येतात This man who gave me, ह्या व्यक्तीन म्हाका दिले he was touched some 6 years back. ह्यो 6 वर्सां पयले आपडले देवान He was not even a Christian. तो क्रिस्तांव न्हय आसलो तो व्यक्ती But I did not even know a person with a kurta, म्हाकाय जाल्यार ताची वळख ना तो कुर्ता घाल आयलो a person with a lenga, एक लुंगी घाल आयलो Lungi लुंगी लेंगा lenga, पायजाम and slipper, not even shoes. आनी स्लिपर घाल आयलो Looking at his outfit, ताचे बायले स्वरूप पळयतना will you say? तो समोर सांगू साजे आसा I have seen it happen many times. हांवें म्हज्या जिवितान जायते पटी पळयल्यात So I don't need to look at whose purse. हांवें त्या देखून कोणाची पर्स बरी आसा पळोवची गरज ना I only want to see each heart. How can I plant a good seed and then walk out? हांवें म्हजें काम काले काळीच पळोवचें ह्या काळजाक म्हजे बियो घालचे आनी बायरेचे It is God who will make that seed sprout and grow. ते देवाचें काम जावन आसा ते बी किरलोवन वाडोवंक करचे And the joy is आनी संतोष तातूंत कितें म्हणल्यार when at the right time केदाळास फावो त्या वेळार the resources come to you as a gift from God. संपूर्ण मोल एक देणे जावन देवा तावन तुमकां मेळटात Remember, उडास दवरा what you have कित्याक तुजे लागीं आसा is a solution to somebody. कित्याक तुजे लागीं आसा आनी एकल्याचे पर्याय जावन आसा When you start giving that thing what you have to solve somebody's problem, केदाळा तुजे लागीं कितें आसा ते हेराचे समस्या पर्याय करूंक दिताय somebody else has got a solution for your problem. तुज्या समस्याक पर्याय त्या व्यक्तीच्या हातार आसा Until you go, केन्ना म्हणसर तूं वसा नाही that one will not come. तुजे पर्याय कितें आसा तुज्या जिवितांत येना I think among the whole topic, this topic became very Brother, silent. For this one you told no right now. So there is a verse. So I don't know the apostle who said, "Those who have, I will give more. Those who don't have, I will take what they have." Yeah. That is in the Gospel of Yeah, Matthew chapter that is what. 5. Okay. I'll explain to you. I want to know what is it. What you have What you those who will be have, given to those who have. Yeah. More will be given. More In will be Matthew given. 5 it is. Just check what scripture number.
Huh? No. He is not talking about that. What you have, even that will be taken. It's not about the talent. In talent is not telling about taking. In Matthew 5 it is. Not in Matthew 5. Hmm? No, Matthew 5 नहीं की दूसरे. मैं? 13 है? Okay. नहीं 12 गे It's not. chapter math wait 11 Praise God. praise God. Now, for example, आता उदाहरणाक what you have कितें तुजे लागीं आसा is a seed. ते बी जावन आसा. Now, when you use it for yourself, केदळा ते बी तुज्या पोसत whatever you have, कितें तुज्या हातार आसा तू तुजे उपयोग करताय whatever you have, तुजे कितें लागीं तुजे लागीं आसा when you use it for yourself, तुज्या खातीर तू उपयोग करताय it becomes a harvest. ते आमचे फळ जावन आसता फसल. Whatever you have, कितें तुज्या लागीं आसा when you use it for others, केदळा हेरां पासून तू उपयोग करताय it becomes a seed. ती जावन आसा बी. So you have to decide which one you want to be a harvest and which one you want to be a seed. तुवें तें विसरून काडूंक आसा तुका फळ जाय की तुका बी जाय की म्हूण. So whatever you have, कितें तुजे लागीं आसा most of the time you use it for yourself or for others. आमचे लागीं आसलेलें आमच्या पासून उपयोग करता की आमी हेरां पासून उपयोग करता. सडावत आमच्या पासून. So he's a farmer. ओ सगोळीकार फार्म He has been really a farmer. Huh? तो नीज जावन फार्मर तो So he had, say, 5 kg of rice चिंतया ताच्या लागीं as seed. एक 5 किलाचो तांदूळ आसा सीड बी भात. And he scatters them onto the soil. ते भात काले करता पुरा हे करता वा गाद्याने उडयता. Now, can he collect that rice? आता ते तेका परत हे करूंक जाता पाटी काडूंक कलेक्ट करूंक. So it looks like he has lost it. पळयतना कशें दिसता ताणें ते उगडायल्या बरी दिसता. But he has put it in good soil. पूण ताणें काले गेला बऱ्या मातयेर घाला. Will he get multiple of that rice? ताच्या बदलाक वाडोवन पाटये तागी सोडून Next day or after the process? दुसऱ्या दिसागी या ताका एक प्रोसेस आसा. But what happens to the person who has it? Okay, after 3 months he gets more. What happens then after getting the harvest? He eats all the harvest and doesn't keep anything for the next season. जर तर ताका आतां फळ आयलो म्हणजे चिंतया पुरो ताणें यूज केलो बाकीच्या वर्साक दवरूंक ना जाल्यार खालें जाता तांतलें फळ ताचें पोट भरलें पूण नेक्स्ट इयर. So when you start using it in the kingdom of God, तशेंच त्या केदाळा तूं देवाच्या राजाक उपयोग करूंक सुरू करताय more will be given to you. तेदळा काळे सड आनी सड तुका दितात. If you use that same seed in the world, जर तर तीस बी संवसारांत उपयोग केल्यार whatever you have will be taken away. तुजे लागीं कितें आसा सकड काडून व्हरतात. The same money. Okay. तेच एक पयशे. A sister is praying for a brother. पण एक सिस्टर म्हळ्यार बहीण आपल्या भावा खातीर मागताली. Lord, please give my brother a job. दया कर समया म्हज्या भावाक एक काम दी.
And that brother is all the time fighting with the sister to give him 10 rupees. केदाळाई तो भाऊ नाही सॉरी बहिणी लागी फाईट झगट करतलो 5 रुपया खातीर 10 rupees. 10 रुपया खातीर सॉरी And that 10 rupees he is going and taking country liquor. तो काला करता 10 रुपये काढून सोनो कंट्री पियता सरो The sister is praying, Lord, give my brother a job. पूर्ण सिस्टर तुझी बहीण काले मागता माझ्या भावाक एक काम दी So he gets a job Taka- for 10,000 salary. चिंत्या ताका 10,000 रुपयाचे एक सांबाळाचे काम मेळ्ळे Now is he going to ask the sister for 10 rupees? आता गरज आसा की त्या बहिणी लागीं वसोन 10 रुपये सारची Now he got 10,000. कित्याक 10,000 मेळ्ळे ताका Now is he drinking 10 rupees sorrow? आता तो 10 रुपयाचो सोरो पियता की Now he is drinking, he is taking his friends, and along with that, all other things also increased. तो 10 रुपयाचो पियना तोय पियता हेरांकी आपयता आनी ताच्या मध्ये दुसऱ्या एकी कस करता तो पैसे Correct? वय गे Now, what he has received, Kithe was ta- it evil? कितें ताणें घेतले वायट कितें He has worked and he has got his salary. कित्याक ताणें काम केलें आनी ताका ते फळ मेळ्ळो सांबाळ मेळ्ळो Where did he use that money? पूण खंयच्या जाग्यार ताणें उपयोग केलो आ खंयच्या जाग्यार उपयोग केलो To fulfill the desires of his world. ह्या संसाराची कुशलकाय भोगोंक वय गे Now, did his life get improved or did his life become misery? सर ताच्याचें जिवीत बरें जाता की आनी फाट जाता Now, my question is, was the sister praying the right prayer? तर म्हजे आतां सवाल त्या भयणीन सारके मागणे केले की सारके रितीचे आ Because our prayers are mostly wrong. कित्याक म्हळ्यार आमची जायती मागणी चुकूत असतात Our prayers are about God solve his problem. आमचे मागणे कशे आसा देवा ताचे समस्या परिहार कर The prayer should be, Lord, let the problem increase also, no problem, but please bring him to you first. आमचे मागणे अशे जाय जी ताचे समस्या चड जाल्यार व्हडणी ताचे पयले ताका तुज्या लागीं आपोवन हाड Because once he comes to you, केन्ना तो तुज्या लागीं येता he will move in the right direction and he'll make a correction in his life and his life will change. तो तेन्ना काल तो सारके निर्धार करता ताची सूख तितून घेता तेन्ना ताचें जिवीत बरें जाता Nobody sitting here is empty. कोणी हांगा आसलेलो खाली आसलो कोणी ना व्यक्ती God has given to everybody something or the other. कितें ना कितें देवान काले मनी देवान हर एकल्याक दिला At least God has given everybody 24 hours time. कांय दिना जाल्यार देवान हर एकल्याक एकच मापाचो वेळ दिला 24 hours Correct? वय Now, where do you use your 24 hours? पूण तुमची 26 वरां खंय तुमी उपयोग करतात आ भोंवता Wandering mind and wandering future. So, what is given, कितें आमकां दिला when you use it in the kingdom of God, it will begin to multiply. केदाळा देवाच्या राजांत उपयोग केल्यार मा ते वाडोवन वाडोवन येता And whatever is given, जर तर कितें तुमकां दिला and if it is not used in the kingdom of God, then the thorns and weeds will come and choke it, and what you have will also be taken away. जर तर तूं देवाच्या राजाक ते उपयोग करना जाल्यार संसार रितीन उपयोग करता जाल्यार ते कांटे झडकोटा आनी नेर येवन चिड हाडटात आनी कितें आसा ते सकड काडून व्हरतात So when you're hungry for the word, जर तर तुमकां देवाच्या उतराची भूक आसल्यार and you are interested in using that word in the kingdom of God, केदाळा तुमकां आशा आसा देवाचे उतार देवाच्या राजान उपयोग करूंक in no time you will find the hunger and thirst increasing more and more will be given to you. केदाळा तुमकां कळी चड आनी चड आशा आसा तुमी चड आनी चड दिल्ल्या वरी चड आनी चड देव तुमकां दिता And when God gives you केदाळा देव तुमकां दिता and you are misusing it जर तर तुमी ताचो दुरुपयोग करतात or using it in the wrong side, आनी दुसऱ्या वाटेन तुमी उपयोग करतात then whatever is given also will be taken away. कितें तुमकां दिला ते पुरा काडून व्हरतात Is that clear now? वय गे What were we studying? सीड सिंपली हांव एक उदाहरण काल म्हाका एका व्यक्तीन एक सीड दिली पूण हांवें काय केलें ते हांवें दवरूना हांवें ते अनेक व्यक्तीक दिली आज अनेकलो व्यक्ती आयलो ताणें परते सीड दिली हांव चिंतून आसा ते वस्तू अनेक व्यक्तीक दिवं See, the more you become a blessing to others केदाळ हांव चिंता हेरांक आशिर्वाद चड दिवंक and bring people into the kingdom of God, केदाळा देवाच्या राजाक हांव वाडटा you will be amazed by what God will do in your life. तुमकां आजाप जाता देव तुमच्या जिवितांत कितें बरें करता म्हूण
And your desires of the world, the desires of sin, the desires and the worries of this world will start dying. पूण तेदला काय ह्या संवसारी आशा खुशालकाय हरी एक मोरोंक सुरू जातात. And you will enjoy life to the full. तेदला तुमचे जिवीत चड आनी चड आनंदान संतोषान जिवंक जाता. And the more and more you get into the word, केदला चड आनी चड देवाच्या उतराक तुमी येतात, खर्चच ना. खर्च ना तुमकां. You are not worried what to nesong, हांवें तुमी कंत करेन खाले नेसचे परवा पेस्ताक, काले खाऊंचे, काले खावचे, काले पिऊंचे. काले पिवचे, No worry. कंत नाच. How do you look? कशें तूं दिसताय? हिरो. I'm not saying that. What people should see is not a hero. What people should see is Christ in you. हिरो बरी पळोवचे न्ही लोकांनी, तुजे ते क्रिस्ताक तांणी पळयचे. Okay, we'll finish about Judas and then we'll go for tea. आमी Okay? जुदासा उपरांत आमी च्या पियोंक या. जुदासा पळोवन च्या पियोंक या. ताका पळोवन या जुदासा. We are saying all these things, my dear. How many times have we fallen? वय आमी कितले पडटा, आमी सांगता हेरा विशयांत, पूण आमी कितले पटी पडल्या. That is why in the kingdom of God you cannot point finger, neither can you condemn anybody, because you yourself are fallen in the same stage. कित्याक त्या देखून देवाच्या कोणाय की आमी बोट दाखोवन वचो, कित्याक आमी त्याच समस्यांत आमी पडटा जायते पटी. That's why Jesus said, no, pick up the stone, come on. त्या देखून जेजू सांगला तुजो खुरीस न्ही, Pick up your stone. तुजो पातोर कणगे And throw. आनी उडय. But condition, पूण एक कंडिशन आसा, if you have not sinned. सर तर तुवें पाताक करूं ना जाल्यार. आता काय झालंय? फातूर काय गेलं रे? आतां पातोर आमकांच मारी. न्ही आमच्याच मंडळ. आमच्याच मंडळ फातूर होता. So write down, प्रेज गॉड. बरें हा. Judas Iscariot जुदास इस्कारियत is an excellent example, तो एक बरें एक उदाहरण जावन आसा, वर्ते एक उदाहरण जावन आसा, is an excellent एक example वर्ते एक उदाहरण जावन आसा, या दखलो जावन आसा of a life, जिविताचो, of a life, जिविताचो लायफ न्हू, life लायफ. that received the seed, ताणें that बियो received the seed, ते बियो स्वीकार केल्यो, ताणें बियो स्वीकार केल्यो walking and learning, आनी चल्लो Walking and आनी शिकलो, walking and learning directly from Jesus. जेजू तावन तो हरी एक शिकलो, जेजू प्रमाणे जियोंक जेजू तावन ताणें शिकोवन घेतली. But he allowed the love of money, पूण पयशाचो मोग आसल्या वरवीं, but he allowed the love of money पूण पयशाचो मोग आसल्या वरवीं to choke it. त्या देखून ते अडचले या ताका एक अडकळ जावंक पावली. The primary thorn पयले प्रामुख्य कांटो म्हणल्यार पयलो कांटो primary thorn पयलो कांटो म्हणल्यार was the love of money पयशांची आशा, या दुडवाची आशा and the desire for control over wealth. आनी आस्त नियंत्रण करची, या अधिकार नियंत्रण करची आशा, आस्त या अधिकार नियंत्रण करची आशा, ग्रेस काय नियंत्रण In करची John आशा. 12:6, Judas said, जो आमच्या 12व्या अध्यायांत 6वी ओळ जुदास म्हणटा, 12:6, Judas said this not because he cared about the poor, जुदासाक दुबळ्यांचो मोग आसा म्हणून ताणें म्हणूंक ना, मोग आसा त्या देखून ताणें he सांगूंक said ना, this not because he cared about the poor, ताका दुबळ्यांचो मोग आसा त्या देखून ताणें सांगूंक ना, but because he was a thief. कित्याक तो सोर जावन आसलो. But because he was a thief, कित्याक तो सोर जावन आसलो,
and having the money bag, आणि पैशाच्या पोतयांतले दुडवाच्या and चिरयांतले having the money bag, आणि दुडवाच्या चिरयांतले he would use what was put into it. तांतले तो उपयोग करतलो काडून उपयोग करतलो. Matthew 26:15. मातेव 26:15 वळो. मॅथ्यू 26 26:15. Judas sold Jesus. जुदासानं जेजूको विकलो. Judas sold Jesus जुदासानं जेजूको विक्रीत केलो या विकलो दुडवाग. for 30 pieces of silver. कितल्याक 30 रुपयाची नाण्यांत जेजूक ताणें विकलो रुपयांक. A dangerous choice. एक विसवण मस्तो भिरांकूळ. भिरांकूळ जावन आसा. ही विसवण भिरांकूळ जावन आसा. This was driven by the deceitfulness of the riches. हे आयले ताका या संवसाराच्या ग्रेस काय येता या ड्रिवन न्ही पयस वेल्लें गे ड्रिवन. अशा वरवीं The secret attachment, गुटासो the secret attachment काय म्हणटात गुटासो अटॅचमेंट सिक्रेट आकर्षण गे अटॅचमेंट. गुटासो आकर्षण to material gain कितें संवसारी वस्तू घेवचो या संवसारी वस्तू वयर and the desire to control आनी आशा जावन and the आसा desire to control money आनी आशा जावन आसा पैशा वयर या and the पैश desire to control money आनी आशा जावन आसा पैशा वयर grew alongside चड वाडोवंक grew alongside his discipleship. ताच्या डिसायपलशीप शिश्यपणांत गे Shishpanaga. शिश्यपणांत. When his greed, केदाळा आशा when his greed or opportunity arose, केदाळा आशा वा अवकाश येतात. ग्रीड न्ही ग्रीड वय आशा न्ही ग्रीड आशा आनी ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. नेक्स्ट विपरीत आशा गे केदाळा विपरीत आशा या अवकाश येतात. it completely destroyed हे संपूर्ण नाश करता. it completely हे destroyed संपूर्ण नाश करता. his loyalty, ताचे लॉयल्टी बरेपण गे लॉयल्टी faithfulness, फेथफुल गे ताचे विश्वासीपण leading to the ultimate act, निमाणे वन पावयता leading to his ultimate act of betrayal. बिट्रेल उगडलो काय म्हणजे विकृत करू विकृत निमाणे ताचो परिणाम जावन ताणें विकृत केले म्हणत विकृत And his own tragic death. आनी तशेंच दुरांत जाले या नाश जालो. ट्रॅजेडी ताचो परिणाम जावन तसोच दुरांत या नाश जालो. Praise God. प्रेज गॉड. Did he know it would go there? ताका कळीत आसलें की अशें जाता म्हणून. It starts with an attraction. हे कशें सुरू जालें आकर्शीत जाल्ल्या वरवीं आकर्शणा वरवीं It started with a small seed. ल्हान बिया वरवीं And he made a choice ताणें विसवण केल्ली. to give priority to greed ताणें प्रामुख्यता दिली त्या आशा ग्रीड and reject आनी नाकारलें all that Jesus had given him. कितें जिजोन कितें दिला पुरो हरी एक ताणें नाकारलें. So also in our life, तशेंच आमच्या जिवितांती what you give priority खंयच्याक आमी प्रामुख्यता पयलो स्थान दिता will decide your future.
ते आमचे दाखयता भविष्य, निर्धार करता भविष्य. It's not a luck game. ये लक गेम नाही, It's not a choice game. ये विसवणकरचे गेम जावन You आसा. can't even blame others. तू हे कोणाक दुसरोंक जायना. It's your choice तुजी विसवण जावन आसा. to give the word of God the top priority. तुझ्या जिवितांत देवाच्या उतराक पयलो स्थान दिवचो प्रामुख्यता. And now you will experience तेन्ना तू जिवितांत अनुभव करताय the supernatural manifestation of God's glory. देवाची अलौकिक महिमा तुझ्या जिवितांत तू पळयताय. So the thorns त्या देखून कांटे have to die. मोरोंक आसात. Weeds नेर have to die. मोरोंक आसा. And they die आणि केन्ना ते मरतात. when a person makes corrections. केदाळ मरतात जो व्यक्ती सुख तिदवून घेता तेन्ना. When a person repents, it is the death of weeds and thorns. केदाळा तो पश्चाताप पावता तेदाळा कांटे आणि नेर मरतात. So before you leave, I'll give you a point to think about when you are and have some discussion when you are having tea. तुम्ही येवच्या पयले हांव एक विशय तुमकां दिता कित्याक ते चिंतोंक गो. I'll give you another person named Zacchaeus. एक अनेकलो व्यक्ती आसा ताचें नांव जाकेव. He was a tax collector. तो टॅक्स कलेक्टर जावन आसलो, A सूप lot of वसूलकार. thorns and weeds growing in his life. ताच्या जिवितांत जायते कांटे आनी नेर आसले. But the moment he met Jesus, केदाळा ताणें जेजूक भेटलो he made a decision त्या वेळार ताणें निर्धार घेतलो to give back 4 times to them that he had cheated. कोणाक पुरो मोस केला 4 वांट्यांनी पाटी दिता म्हणून ताणें निर्धार घेतलो. It was not a verbal sorry, हे खाली सांगले मात्र न्ही, it was a repentance with action. हे पश्चाताप पावून ताणें कार्या रुपारी घाले. So when we come back, we'll see some more people. आमी पाटी आयल्या उपरांत आनी चड व्यक्ती विशयान पळया. So there is hope for everybody. त्या देखून ताच्या हरी एकल्या ते बरो सोप जाता. There is a beautiful future for everybody. हरी एक बरें सोबीत भविष्य तुमकां हरी एकल्याक आसा. But it's all going to depend on who are you going to give priority, top priority. म्हणून हरी एक ओनोन आसा तूं खंयच्याक पयलो स्थान दिताय म्हूण. Praise God. प्रेज गॉड. Father, we thank you for all these examples. मोगळा बापा आमी तुका ह्या सर्व उदाहरणा खातीर दाखल्या खातीर अर्गां दिता. Thank you for the Bible being full of characters. पुन्हा ह्या पवित्र पुस्तकांत धरल्या हरी एका स्वभावा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. And each one is so important for us to understand the truth. कित्याक हरी एकल्यांक गरज आसा सताची समजणी घेवची. There are some examples where they started good, हरी एक उदाहरण आमी सुरयेर बऱ्या तरान सुरू केलें. but the पूण- end result was पूण- rejecting the word of God. पूण निमाणे जावन तांणी देवाचें उतार नाकारलें. And a person like Zacchaeus who started bad, कशें एकलो व्यक्ती जाकेवान वायट रितीन सुरू केलें. but when he understood, when he met you, Jesus, केदाळा ताका समजलें आनी तुका तो भेटलो. your love convicted him, not condemned him. तुजो मोग ताका खात्री दिले न्ही ताका गुन्यांवकार करूं ना. And there was a quick repentance with action. ताणें त्याच घडये पश्चाताप पावलो कार्या वरवीं. And you said, salvation has come to this house. आनी तुवें सांगलें सलोसांव ह्या घरा आयला म्हणून बचावी. We also want to make corrections in our life. आमी आमच्या जिवितांत सूख तिदवंक आसा, And करेक्शन करूंक this आसा. everyday correction will be the true Christmas preparation for us. एक खरें क्रिसमस जावं केदाळा पावता म्हळ्यार दिसपरत्या जिवितांत आमी तिदवण करतना. Thank you, Lord, for showing us these secrets. सोम्या हे रहस्य गुट तुवें आमकां कळीत केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां And दिता. thank you, Holy Spirit, for empowering us आमकां तुवें पवित्र आत्म्याची सामर्थ्य दिल्ल्या पासून as we listen to more and more teachings. चड आनी चड शिकोवन आयकोंक कुमो करच्या पासून You are showing us the mirror. ह्यो तुवें आमकां आरसो दाखयली. The spiritual mirror is showing us the kind of corrections we have to do. ह्या आत्मीक आरस्या वरवीं खंयच्या रितीन आमी सूख तिदवंक तिदवे जे आमकां कळीत करता. This will not only change our life, हे आमचें जिवीत बदलोवचें मात्र न्ही, but this will change the lives of others as well, taking our testimony. कशें आमच्या साक्षी वयर हेरांचें जिवीत बदलोवंक कारण जातालें. Thank you, Father, for all this. हरी एका पासून आमी तुका अर्गां दिता In सोम्या Jesus' name. जेजूच्या नांवान. Amen. आमेन आमेन आमेन. So when we come back, we'll jump into the good soil, okay? आता ताच्या उपरांत आमी या मुखार बऱ्या